अर्घा तुका जेजू आयच्या दिसा पासत वेळा फावती तुका अर्गायता तुवें आमकां आनी एक दीस दिलेल्या पासत आनी सगळ्या पासत तुका अर्गायता जी जिवीत उरलेल्या येसोस हें आमकां ब्रिथिंगा पासत तुका अर्गायता जेजू तशेंच सोम्या आमकां कितें कितें आमकां उलयतली कितें करतली तो पवित्रात्मो तो आमकां शिकयता आनी तेच्या वरवीच आमी सगळें उलोवंक शकता आनी आमकां कोणूच उलोवंक शकना ताका लागून तुका आर्गां दिता ह्या पवित्रात्म्या पासत तो आमकां दिलेल्या पासत आनी हर एक भाव भयणाकूय दिलेल्या पासत तुका अर्गायता तशेंच सोम्या तुका अर्गायता आयज कितें शिकयता कितें आयज आख्खो दीस कोण कोण शिकयतले तेंच्या पासत सगल्या पासतूय तुका अर्गायता तेंच्या तोंडानसून पवित्रात्मोच उलयतलो आनी तांकां सगलें ते तुमकां सगल्यांक स्वतूच स्वतंत्र करतलें आनी कितें न्हू तें स्वतंत्र स्वत आमकां कळोन येयला थंय तुमकांय तें स्वत कळोन येता म्हणून तुका आमी आर्गायता हें मागणें हांव जेजू क्रिस्ताच्या नांवान केलां आमेन आमेन थँक्यू जिजस प्रेज यू जिजस ते वायट बुकाचें सांगतालें न्हू वायट बूक आमकां तो वाचूंक जाय आमी तो हांव जावन जेजू क्रिस्ताची कूड आमी जेजू क्रिस्ताची कूड म्हटली म्हणटकूच आमकां कितें दुयेंस आहा ना न्हू जेजूची कूड म्हणटकूच आमी नियाय करूंक जावो जेजून एक्सचेंज केला म्हाजी आनी तुजी कूड घेवन पळयलां न्हू खुर्सार एक्सचेंज केलें आमकां म्हाजी ती ही कूड आसलेली जेजून घेतल्या आनी ती कूड म्हाका दिलेली आहा ताका लागून आमी ते वायट बूक आमी वाचूंक जाय ते सगळें बरयलें आमी कितें म्हणटा तो वायट बूक न्हू तो फकत धाकटुलो बायबल तेची सगळीं बायबलांतलींच कोटेशन आहा सगळीं आनी कितेंच ना ताका लागून आमी जाता तितलो तो वायट बूक वाचपाचो आमचे कडेन आमी ते वायट बूक वाचून न्हू आमचे कडेन खूब टेस्टिमनी आहा कोणी सोरो सोडला कोणाचें एक वट जाला घरान किल्लो आसलो ते वायट बूक वाचून जाला सगळें कित्याक ते सगळें देवाचें उतर न्हू आमी तें देवाचें उतर वाचता तेन्ना आमकांय सुटका मेळटा आनी सगल्यांक सुटका मेळटा तो वाचूंक जाय आमी तो घेवंक जाय तुमी घ्या तुमी व्हरा तुमी तुमकां नाका कोणाक शेजाऱ्याक तुमचे कितें त्रास करता कितें करता तें नांव घेवन म्हणूं येता तेंच्यांनी जाता सेट फ्री ह्यो आनी भिरांत येता सुद्दां जाल्यार आहा तेजेर भिरांतीचोय बीन मागणो भितर आहा तें कोटेशन थँक्यू जिजस प्रेज यू जिजस आयज आमी कितें शिकया आयज आमी 1 सॅम्युएलाचो चॅप्टर आहा न्हू सामुएल ते शिकया आमी 17वो दावीद आनी गोलियत म्हणजे तुमी जाणा न्हू गोलियत म्हणजे आमचे सगळे प्रॉब्लम आनी आमकां कितें आसता तें आमचें गोलियत नरकासुराक पळयला न्हू तुमी तसलो नरकासूर आमच्याय जिवितान आसा कितें कितें प्रॉब्लम घेवन येता दाविदाक कसो येयलो तसो आमच्याय जिवितान आहा ते आमचे प्रॉब्लम दावीद म्हणजे आमी सगळीं म्हणजे आमकां कितें प्रॉब्लम आहा तें आमी कशें दाविदान कशें फायट केलें तें आमी पळोवया तेच्या जिवितान कशें फायट जालो कितें ताका येयलो तशें आमच्याय जिवितान येता तेन्ना आमी कितें उलयता आनी तेणी कितें उलयलें तें आमी पळोवया वाचया 1 सॅम्युएल 17 4 वाचया गात शारांतलो गोलियत नांवाचो एक मनीस फिलिस्तीकारांतल्यान मांडांतलो भायर आयलो ह्या मनशाची उंचाय सुमार 3 मीटर वयर आसली गोलियताक पळयला न्हू तुमी नरकासुराक बीन ते पळयला न्हू आमी पळयता न्हू नरकासूर येता तेन्ना ते तसो गोलियत आसलो आनी दावीद धाकटुलो आसलो पळया दाविदाक तुमी वळखता न्हू तो कोण आसलो दावीद एक शेलये लांकडी न्हू रानान सगळे रानांतलें काम करताले रानान कहो हें करता कोण म्हाज्या शेळ्यांक कोण मारूंक येत जाल्यार कहो फायट करतालो तो दावीद आसलो म्हणजे ताका कांय कळनासलें पूण तो रोबाण घेवन मारतालो सगल्यांक मागीर फुडें वाचया कितलो उंच आसलो तो 3 मिटर म्हणजे कितलो उंच आसलो पळय तो 3 मिटर उंच आसलो म्हणटा तो त्याच्या माथ्यार एक पितूचें शिरस्त्रान आनी आंगार पितूळचें आंगोस्त्र आसलें आनी त्या आंगोर त्याचें वजन 57 कील आसलें पळय कितें तेजे कडेन कितें आसलें पितूळचें तुमी पळयल्या न्हू आयदनां बीन कितली जड आसता ती तसली सगळीं तेजे कडेन पितूळची आयदनां ते पितूळची आसली न्हू सगळीं वस्त्रां आसलीं तेजे सारकी जड सारकी 57 म्हणजे पळय तूं कितली आसतली ती त्याचे दोकले शिनशेच्या कपड्यांनी बंद केल्ले
ते सगळे कपड्यांनी ते धापलेले, ते सगळे पोनाक सगळे लोखणाचे पितूचे सगळे, आनी तेज्या वयर कपडे आसले. आनी बुजवणलेल्या शिशेचे एक रुमाल उमकळटालो, म्हणजे सायडीक हो एक रुमाल उमकळटालो. आनी त्याच्या भाल्याचो दांडो एका लोखंडाच्या वांशा इतलो मोठो आसलो जाल्यार त्याचे वयलें तोंड सुमार 7 किलो वजनाचें आसलें. आनी त्याचे धाल हाताक घेवन तो सासणीक त्याचे फुडें उबो रावलो. सैनिकीक त्याच्या फुडें उबो रावलो. पळय तो आतां कितें तेणी सगळें तुमी पळयलां न्हू, एक नरकासुराक कितें कितें घालता वस्त्रां, आनी सायडीक तेका हो रुमाल आसता, तेज्या हातीन तलवार, सगळे तसले आसा जड जड सारके भाल्याचे. तसो एक आसलो सारको. आनी तो कोण आसलो, तो आतां सगळ्या लोकांक तो हें करतालो, बेकळयतालो, म्हणजे हो आपुणूय हो कहो दाखयतालो. ताका लागून फुडें पळोवया, गोलियत उबो रावलो आनी इस्रायेलकारांक बोब मारूंक लागलो. तुमी थंय कितें करता? झुजाक मांडूंक रावल्यान तो आतां व्हडल्यान आड्डातालो थंय सारको. कित्याक सांगतालो थंय आसले करता, झुजाक मांडून रावताले. हांव एक फिलिस्तीकार, तुमी सावलूच्या गुलामान ना. गुलामो न्हू, म्हणजे सावलो आसलो न्हू, सावलू पयलीं राजा आसलो, तेजे गुलामा, म्हणजे ते आतां लोकांक सगल्यांक तो बेकळयतालो सगल्यांक. तुमचे भितरल्यान एकल्यान कोणूय म्हजे कडेन झुजूंक वेचून काडात. म्हणजे ते आतां सगल्यांक सावलूच्या सैनिकाक तो हें करता, म्हणजे तुमकां कोणाक येवंक जाय जाल्यार म्हाजे कडेन झुजूंक या म्हणटा तो. तर तो म्हाका जिवो मारून म्हजे वयर जैत व्हरता. आमी तुमचे गुलाम जातल्या, आनी जर हांवें तुका जिवो मारलो जाल्यार तुमी आमचे गुलाम जातल्यात. म्हणजे तो लोकांक सांगतालो, तुमी तर म्हाका मारशात जाल्यार हांव तुजो गुलाम जातलो, आनी तुमी ते तर म्हाका मारीत जाल्यार हांव तेंचो गुलाम जातलो. तुमी म्हाजे जावंक जाय म्हणटा गुलाम. आयज इस्रायेलाचे फौजेक हांव आव्हान दितां, म्हजे सामकार उबो रावंक तुमचे मदलो कोण तरी सोदून काडात. तेन्ना सावलून आनी त्याच्या मनशांनी हें आयकलें तेन्ना ताचे व्हड आकांत आयलो. पळय कितें जालें, सावलू भियालो. कित्याक आपले कडेन जावचें ना न्हू, येदो व्हडलो राजा आनी येयला, आनी पळोवनूच भंय दिसता न्हू. आमी सुद्दां पयलीं भियातालीं न्हू, व्हडलो कोण येयलो जाल्यार सारको हें घालून बीन जाल्यार आमच्या फुड्यान रावलो जाल्यार आमकां बी दिसतलें न्हू, कित्याक हो आनी म्हाका मारीत आनी कितें करीत. म्हटल्यार आमकां कोणाच्यान मारूंक हक ना. आमी म्हणटा न्हू तो म्हाका मारतलो, हो म्हाका मारतलो. ना, हितून बायबलान बरयला, आयजाया 54:17 बरयला, खंयचेच हत्यार तुका सुफल जावचें ना मारूंक. आमी कोणाक भिवपाचें ना. आनी बरयला न्हू, मनशाचो जीव काडटा ताका भिवंक कळना, आत्म्याचो जीव काडटा ताका भिवंक जाय. आमी भिवंक कळना असल्यांका. मागीर फुडें सावलू भियालो, कित्याक आतां कोण तेज्या वांगडा लढाई करतलो, कोण येतलो, त्या खातीर तो हें जालो. दाऊद सावलूच्या मांडात पळय. दावीद जावन आसलो जेसीचो पूत, जाणा न्हू, जेसीचो पूत निमाणो पूत आसलो, जेसीचो पूत. तो आनी जुडेवाच्या बेतेलानाच इफ्राता आनी चेलियांत रावपी जावन आसलो. ताका आठ जावन पूत आसले. आनी सावलू राजा आसलो तेन्ना तो सारको म्हातारे पिरायेर पावलेलो. त्याच्यान व्हडले तेग पूत सावलूचे फौजेक आसले. व्हडल्याचें नांव इलिया, दुसऱ्याचे अभिनदाब आसले जाल्यार तिसऱ्याचे शामा. ही तेज्या पुतांची नांवां आसलीं. म्हणजे शावलूचे 3 जाण पूत पयलीं थंय दाविदाचे भाव व्हडले 3 जाण आसले, 8 पूत आसले न्हू तेका. तर 3 जाण पयलीं ते फौजेक थंय रेडी जाल्ले, थंय हेच्या वांगडा गेल्ले रावपाक आसले. आनी सगळे परस निमाणो दावीद, तेगूय व्हडलेशे सावलूक सेवेक आसताले पळय. ते 3 आसले, ते तेंचे
एक सेवेक आसले आनी हो निमाणो आसलो दावीद सारको. दावीद कोण आसलो तो गौरवी राखणी न्हू. दावीद आपल्या बापायच्या घरान वासरेची काळजी घेवन बेथलेमांत वेतालो. दावीद थंय आपल्या घरा येतालो तेन्ना ते वस्त्रांची काळजी घेतालो. गोलियात इस्रायलाक आव्हान दिवन 40 दीस सकाळी तशेंच सांज परी त्याच्या मुखार उबो रावलो. आतां हो कोण गोलियात न्हू इस्रायलाचो. तांकां सगळ्यांक तो आव्हान दितालो तांकां आड्डातालो व्हडल्यान थंय पोप मारतालो थंय तेंच्या लागीं लागून. एक दीस जेसी दाविदाक म्हटलें 10 किलो वाजताले कोणाची भाकर आनी 10 उंडे घे आनी तुज्या भावांक आहा थंय मांडान वच. आनी दाविदाक बापायन कितें सांगलें ते पूत थंय झगडोंक गेल्या न्हू तांकां कितें खावपाक व्हर. आनी ते दाविदाक खावपाक तांकां दिलें व्हरपाक सांगलें. आनी त्याच्या अधिकाऱ्यांनी ते 10 पानेरेक वयर तुजे भाव कशे आसा ते खबर हाड आनी ते खरे बरे भलायकेन आसा म्हणून म्हजी खात्री जावन त्याच्या लागची असली वस घेवन ये. दाविदाक सांगलें न्हू तेजे कडेन वच आनी तेंची खबर घे कशें आहा म्हाजे भाव कितें तुजे भाव कशे आहा ते सगळे विचारून यो. जेसीन सांगलें. सावलू राजा त्याचे भाव आनी सगळे इस्रायलकार फिलिस्तीकारां कडेन झगडूंक इलियासाचे फाल्क्यान आसले. झगडूची. दुसरे दिसा दावीद सकाळी फुडें उठलो आनी जानवरांक राखणेक लागून सोडली आनी जेसीन सांगलेले तितले घेतले आनी वाटेक लागलो. तो मांडात पावलो त्याच वेळार इस्रायलकार आपले मान दाटले भायर सरून झुजाक फुडें सरून तयार रावताले. फिलिस्तीकारांचो आनी इस्रायलकारांचो फौजी एकामेकाक फुडो करून गोरी घालपाचे तयारीन आसले. दाविदान आपणा कडेन आसले ते एका रुमालाक राखणदाराक कडून दिले आनी फौजेक धांवून वचून आपले भावाची खबर घेतली. तेन्ना तो तेचे कडेन उलोवन तेन्नाच गोलियात फुडें सरलो आनी स्वताचे परी इस्रायलाच्या आव्हान दिवन सुरू केलें आनी तो उलयतालो त्यास दाविदान आयकलें. ताका पळयना फुडें इस्रायलकारांनी पळापळ काडली आनी ते भिरांतीन कापले. पळय तो थंय आव्हान दितना ते लोक सगळो ताका भियातालो. ते भिरांतीन कापले. आमी कशे येयले म्हणटकूच असले आमच्या जिवितान खूब येतले असले आमच्या जिवितान. आमी भिवपाची ना न्हू. आमचे कडेन कसली दाल आहा जेजूची दाल आहा. ते भिरांतीक आमी कापूंक शकता. आमकां असली भिरांतीचो आत्मो दिवंक ना. 2 तिमोथी 1:7 म्हणटा आमकां जेजून भिरांतीचो आत्मो दिवंक ना पूण मोगाचो घटायेचो पदवेचो आब्दामाचो आत्मो दिला. तो आमी घेवन असले येयले जाल्यार आमी झगडपाचे तो आत्मो घेवन. इस्रायलकारांनी म्हटलें तो फुडें येता ते मनशाक तुमी पळयला. खऱ्यांनीच तो इस्रायलाक आव्हान दिवंक येता. जो कोण त्याचो जीव काडटा ताका राजा खूब गिरेस्तकायेन दितलो. त्या भायर आपले धुवेक त्याच्या लागीं लग्न करतलो आनी त्याच्या बापायच्या घराण्यांत इस्रायलाचे कसले दोण फारीक करूंक पडचे ना. आतां तो सांगता हेका तर कोणी मारीत जाल्यार राजा आपली सगळी गिरेस्तकाय दितलो आनी आपले धुवेक तेंच्या लागीं लग्न करतलो आनी तांकां कसलोच दुडू फारीक पयलीं ते पोटी बीन फारीक करची पडटाली न्हू ते बीन फारीक करचे पडचे ना सांगता तो. आपले कुशीक कोण आसले तांकां दाविदान विचारलें. जो कोण ह्या मनशाक मारून इस्रायलकाराचे ह्या नश्ट्यांतले मुक्त करीत ताका कितें मेळटलें. तर दावीद ताका प्रश्न विचारता हेका मारीत जाल्यार कितें मेळटलें आमकां. जिव्या देवाच्या फौजे सकला उडोवंक सोदता तो सुनत करूंक नासलो कोण एकलो मनीस जाय. ताका जीव मारतल्याक
जिवो मारतल्यांक कसली इनाम मेळटले ती ह्या मनशांनी दाविदाक सांगलें. दावीद त्या मनशा लागीं उलयतालो तोच त्याच्या व्हडल्या भावान लिजान आयकलें. आनी तो बरोच रागान बरोवन त्याच्या फुडें आयलो आनी ताका म्हटलें, तूं हांगा कित्याक आयलाय आनी मेंढऱ्याक अरण्यांत कोणशें सोडल्या? हांव तुज्या काळजाचें खोटेपण वळखोंकता. तूं हांगा झूज पळोवंक आयलाय. पळय कितें म्हणटा हांगासर ताका तेजे भाव तेजे रागार जालो ताका पयलो. आनी कित्याक ताका ती गोरवां राखूंक धाडले रानान न्हू, तेची गोरवां आतां कोण व्हरात कितें व्हरात तें ताका हें आसलें. आनी तो हांगासर येयला म्हण लागलो. कित्याक येयला? तो हें करूंक येयला, गोरवांक पळोवंक येयला, हे फौजीक पळोवपाक येयला. आतां कशें झूज जाता तें पळोवंक येयला म्हणटा. दावीद थंय गेल्लो कित्याक तांकां जेवण घेवन गेल्लो आनी आपल्या भावांक पळोवपाक गेल्लो न्हू, बापायन सांगलेलें तें. पूण ताका खबर ना न्हू, तो ताका विचारता तूं हांगासर झूज पळोवंक येयला म्हणटा. दाविदान विचारलें, आतां हांवें कितें केलें? म्हजे कसलो एक विचार करूंक नजो. तो आनीक एक मनशाक सरशी गेलो आनी तोच विचार केलो आनी आदल्या भाशेन ताका जवाब मेळ्ळो. दावीद उलयतना तें सावळूंक कळोन आयलें तेन्ना ताणें ताका आपणाक फुड्यान आपयलो. पळय कितें जालें, आतां सगळ्यांक विचारतालो दावीद, म्हणजे हो कोण तो आतां, हो मेल्यार हेका मारल्यार म्हाका कितें मेळटलें, हें सगळें दावीद तांकां सगळ्यांक विचारतालो, सगळ्या फौजेक. आनी आतां तो कितें म्हणटा, ताका भाव ताका आडोवंक येयल्ले पळय. तशें आमच्याय जिवितान आमकांय कोण फुडें आमचें कितें बरें जावपाचें आहा न्हू, तेन्ना आमच्याय जिवितान आमकांय कोण फाटीं काडूंक येताले. हेका आतां कोण येयलो, तेचोच भाव येयलो पळय ताका. थंय आमच्याय जिवितान अशें बरें कोणाक कितें करूंक वयताना तुमकांय कोण आडोवपाक येतले. तशें येता न्हू सगल्यां कडेन, सगल्यांक जाता पळय. आमी कितें म्हणटा मागीर, हो पयलीं बेश्टोच येयलो म्हाजे कडेन जिवितान, काय बरें म्हाजें बरें जावपाचें आसलें पळय, हो दिसतूच येयलो अशें म्हणटा न्हू आमी. तशेंच दाविदाकूय तो आडोवंक येयल्ले. म्हणजे तूं वचोनाका, म्हणजे घरा वच, म्हणजे तें दाविदाच्या जिवितान बरें जावपाचें आसलें फुडें न्हू. तेन्नाच ताका पळय तेन्ना तो भावाचें आयकलेलें तेणी, जाल्यार ताका परत वयचें पडटलें आसलें न्हू. तूं हांगा पळोवंक येयला तें रागार जाल्लो जाल्यार तो रागार जावंक भावाचेर. तो तरी विचारता हांगा कोण, हेका कोण मारीत जाल्यार कितें मेळटलें म्हाका. तशेंच आमच्याय जिवितान केन्ना आमकां कितें जाता तेन्ना आमकांय कोण फाटीं काडूंक येता. प्रवचन करूंक वयताना तेन्नाय फाटीं काडूंक येता. आमी मागीर रागार जावन बसता. ना, राग धरल्यार तुजें फुडें प्रमोशन आहा तें तुका मेळचें ना. आमी कितें काल पळय थंय सांगलेलें तुमकां न्हू, आयजाया 43:18 बरयता, आदल्यो घडण्यो आमी जर घेवन बसत जाल्यार फुडें देवान आमकां कितें कितें दवरलां तें आमकां मेळचें ना. ताका लागून दाविदा भाशेन दावीद कितें केलें, तेणी तेंचें पळोवंक ना, भावाचेर रागार जावंक ना तो. तेणी आपणाक अशें म्हटलें आनी आपूण परत वयतलो ना, तो फुडें हें करूंक लागलो. दावीद आव्हान मानून घेता पळय. दाविदान सावलुशी आडटले त्याने सावलूक म्हटलें, ह्या फिलिस्तीकाराक लागून कोणें आंग काडचें न्हय. तुजो सेवक ह्या फिलिस्तीकाराक कडेन लढाय करूंक वेतलो. पळय कितें सांगता हांगासर, दाविदान सावलूक राजाक सांगलें, हेका तुमी भिवपाची गरज ना आनी आंग काडपाची गरज ना म्हणटा, हांव बी लढाय करूंक येतलें म्हणटा. पूण सावलून दाविदाक जवाब दिलो, ह्या फिलिस्तीकारा कडेन लढाय करूंक तुजें जावचें ना. तूं आजून एक भुरगो आनी तो भुरगेपणार सावन एक झुजारी. तो कितें म्हणटा, सावलूक पळयता न्हू, तो धाकटुलो भुरगो न्हू, तो दावीद सगळ्या रानांतलो न्हू, रानान सगळो, आनी तो एक भुरगो म्हणटा तुजे कडेन हें जावचें ना. पळय सावलू सुद्दां येयलो ताका फाटीं काडपाक. तशें आमच्याय जिवितान आमकांय कोण हे फाटीं काडूंक वयतले, कितें करूंक वयता पळय तेन्ना. तशेंच तो सावलू हो दावीद कितें केलो, तो सारको थीर रावलो. कित्याक ताका खबर आसली न्हू दाविदाक आपणा कडेन हो झूज सुजूंक जाता. ताका लागून तो फाटीं सरोंक ना. हेका सगळो लोक भियाता, तेणी पळयलो तो येयलो जाल्यार लोक सगळो पळोवन वयतालो. ताका आमी तशींच आमच्या जिवितान कितें येयलें आमी पळोवन वचपाचें ना, थीर रावपाचें. थोडे कितें जाता, पेट्यांक सुद्दां पळयल्यार तुमी, पेटे बोकूंक येयले धांवता, तांकां आमकां हुकूम दिवं ना घालूंक. आमी काल कोणागेर गेल्लीं तेन्ना थंय पेटे येयले आमकां बोकूच्या बाग 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 करून येयले. आमी सांगलें जेजूच्या नांवान शांत जा.
आमी ताका हे करूंक ना, ते बोगताले पूण आमकां कांय करूंक ना, बोगता फाटी फाटी रावन बोगताले. तशें आमकां जेवण आमी तर पेट्या फाटल्यान बीन अशीं धांवलीं न्हू, मागीर कितें जाता पेटे आनीक आबूज जाता आमच्या फाटल्यान धांवता. ताका लागून शांत शांत म्हणूंक जाय तांकां, ते शांत जाता. थंय फुडें मागीर कितें म्हणटा, तो सावलो ताका धांविताकूय फाटीं काडून करतालो. तूं भुरगो आहाय रे, आरे तुजे कडेन जावचें ना. थंय आमच्या जिवितांत म्हणटा न्हू, आगो तुजे कडेन जावचें ना, तूं कितें हें करतलें, तें कितें करतलें, तुजे कडेन कांय जावचें ना अहें म्हणटा न्हू आमकां, फालीं उडयता आमकां. तेन्ना आमी कितें करूंक जाय, आमी फुडें वचूंक जाय. ना जायना सुद्दां जाल्यार आमकां आमी म्हणटा न्हू, काल घेतलेले गॅलेसियन, आय कॅन डू ऑल थिंग थ्रू क्रायस्ट जिजस म्हणटा न्हू, सेंत फिलिपियन 4:13. दाविदान सावलूक म्हटलें, तुजो सेवक आपल्या बापायच्या मेंढराक राखतना कोणें एक वाग वो एक अश्वल हिंडांतल्यान एके शेल्लेक घेवन वचून लागून जाल्यार हांव त्याचे फाटाफाट वेतालो आनी त्याच्या आक्रमण करून म्हजे शेळयेक परतून हाडटालो. आतां हांगा दाऊद कितें सांगता, आपणाची तर तो शेळयो लागतालो न्हू रानान वचोन, आनी आपणाचे ते शेळयेक तर कोणी व्हरात वागान शिवान आपूण तेजें तोंड पिसतालो आनी ताका काडटालो भायर आनी हाडटालो म्हणटा. म्हणजे आपूण तांकां भियानासलो रानान त्या जनावरांक बीन. तो आपलें सांगता. तोच आमच्या जिवितांत कोण येयले जाल्यार आमी ताका भिवपाची ना, कित्याक आमकां भिरांतीचो आत्मो दिवंक ना. आयजाया 43 म्हणटा 1-2 स्टार्ट करता, तुमकां वाऱ्यांतल्यान वयशात दोगांतल्यान वयशात तुमकां तें कांय करचें ना. आमी ताका लागून भिवंक जाय, कित्याक असले हांकां भिवपाचें ना. आमकां भिरांत येता तेन्ना आमी कितें करूंक जाय, 2 Timothy 1:7 म्हणीत रावूंक जाय. ऑटोमॅटीक आमची भिरांत वयता सारकी. दाविदान ताका भिवंक ना पळय. दावीद अशें धाकटुलो भुरगो आनी तो केदो व्हडलो म्हाजे कडेन जातलो काय हेका मारपाक, हो केदो व्हडलो आनी हांव इल्लोसो भुरगो, तो म्हाका पांया पोरांक चिड्डूंक शकता, कित्याक तेजे पांय येदे व्हडले व्हडले सारके. तेन्ना तो भिवंक ना. तशेंच आमी भिवपाचें न्हू, कोणाक आसून भियेता जाल्यार आमी फसतलीं. हांव त्याच्या फाटाफाट वचून त्याचें शीन आंगांतसून काडून म्हज्या शेल्यांक परत हाडटालो. आनी जर वाग वो ते वेशॉल म्हजे आंगार येयत, हांव त्याचे गोमटेक दामून त्याचो जीव काडटालो. कितें सांगता हांगासर पळय, ते अश्वल बीन आसता न्हू रानान खूब जनावरां, ती तर येयत जाल्यार हांव तेजे गोमटेक धरून तांकां जीव काडटालो म्हणटा तेंचो म्हणटा. आनी फुडें सांगता, अशें तुज्या चाकरांक जायते वागान आनी वाशालांक मारलेलीं आसात, आनी आतां ही जिव्या देवाच्या फौजेक हारोवंक सोदताय ते सुनत करूंक नासलेल्या फिलिस्तीकाराक हांव अशें करतलो. पळय दावीद ताका सांगता, हांव तांकां मारतालो जाल्यार हेकाय हांव मारूंक शकता. हो फिलिस्तीकार म्हणजे तुमी अंस हेतूर म्हणजे तुमी आमच्या गांवांत कहो येयलात, परदेशी कहो येयला तुमच्या आमच्या गांवांत, ताका आमी कशें घेतले आमच्या गांवांत, ताका आमी आमच्या गांवांतसून धांवडूंक जाय तशें फिलिस्तीकार. आनी शिवाच्या आनी अश्वलाच्या चोपक्यांतलो जाणें म्हाका वाटायला तो सर्वेसर हे फौजेंतल्या हातांतलो म्हाका वाटायतलो. तेन्ना सावलून दाविदाक म्हटलें, वच आनी सर्वेसर तुज्या सवय आसूं. तो आतां कितें म्हणटा, आमी तशींच आमच्याय जिवितांत म्हणूंक जाय. केन्ना आमची संकट येता, कितें येता, तेन्ना दुयेंस येता, तेन्ना आमी कितें करूंक जाय, आदली तुजी टेस्टिमनी आहा न्हू सगल्यां कडेन आदली टेस्टिमनी जेजून आमकां कितें केल्लेलें तें, ती टेस्टिमनी घेवन झगडोंक जाय. दाविदान कितें केलें, हांव पळय ज्या देवान म्हाका शक्ती दिली त्या जनावरांक त्या मारपाक, शेळ्यांक, वागाक, तोच देव आतांय म्हाज्या सांगाताक आहा. तो आमी आतां दुयेंस येयलें, कितें येयलें, जेन्ना देवान म्हाका पयलीं बरो केल्लो तोच देव आतांय म्हाज्या सांगाताक आहा आनी आतांय म्हाका सुटका दिता. आमी तशें म्हणून मागणें करूंक जाय. केन्ना तशें म्हणून केलें जाल्यार कितें जाता, मागणी आयकता देव. कित्याक तो देव पयलीं आसलो तोच देव आतां तोच देव आनी मागिरूय आनी सदांकाल तोच देव. ताका लागून आमी पयलींची टेस्टिमनी घेवन झगडोंक जाय. सायबीनबान कितें केलें, सायबीनबाय राजी जाल्ली, जाणा न्हू सायबीनबाची स्टोरी.
सायबीण मागीर तेजी एंगेजमेंट जाल्ली पळय तुजे वांगडा एंगेजमेंट जाली तरी पूण ताका आज बोडयाक देव जाणा न्हू तेजी एंगेजमेंट जाल्या म्हणून जोजफ वांगडा ती जाणा आसतना पळय देव जाणा आसतना तरी पूण तिकाच वेचून काडटा ती कित्याक ती वेचून काडटा पूण तिणी म्हटलें कितें तरी कांयच म्हणना ओगीच रावली पूण ती आयकत रावली आज बोडयाक सांगलें हें कशें जातलें काय म्हाज्या कडेन दादल्याचो संबंद ना पळयतातम्यान गोरवेस जातली सांगलें पळय तेन्ना ती म्हणटा आनी तिका तिणी तर हें केल्लें तिणी कसली झगडी केली तिणी फौजेक तिणी हें करूंक ना जाल्यार आपूण वयता राव मातशी राव पळयतात मो येयला म्हाज्या आवयक सांगून येता आपूण पळयतातम्यान गोरवेस जातली हांव म्हाजी एंगेजमेंट जाल्या ती मोडटली तें चिंतलें तेणी ना तिणी फकत देवाच्या कामाक हाजीर लावली आनी कितें केलें तरी ती राजी नासली जेन्ना तिका सांगलें तुजी भावशी भयण 6 म्हयन्याची आहा म्हूण सांगलें पळय तेन्ना तिणी कितें म्हटलें जावं म्हजे सवय तुज्या उतरा प्रमाणे केन्ना म्हटलें जेन्ना तिका टेस्टिमनी सांगली तिची मावशी भयणीची तिका खबर आसली न्हू तिची मावशी भयण जाणटे पिरायेर प्रेग्नेंट जाल्लेली जावंक शकनासलें पूण तिचे देवान मागणें आयकलेलें त्या खातीर तिणी कितें केलें तिची टेस्टिमनी आयकना फुडें तिणी जावं म्हजें सवय म्हटलें सायबीण बाय तशें आमच्याय जिवितांत आमी कितें आहा ती पयलींची आमची टेस्टिमनी घेवंक जायी पयलीं तुमच्या जिवितांत जायत्यो टेस्टिमनी जाल्ल्यो आसतल्यो ना न्हू ती टेस्टिमनी घेवन आमी झगडोंक जाय दाविदान कितें केलें तेंच घेतलें दावीद कितें म्हणलो ज्या देवान म्हाका अश्वलाच्या रागाच्या शिवांतल्यान सोंपक्यांतल्यान पयलीं त्या देवान म्हाका निवारला तोच देव आतां म्हाका ह्या फिलिस्तीकाराक मारपाकूय हांव हें करतलो तोच देव शक्ती दितलो मारपाक आनी तो सरेसर फिलिस्तीकाराक हातांतलो म्हाका वाटायतलो तेन्ना सावलून दाविदाक म्हटलें वच आनी सर्वेस्वर तुज्या सवे आसा सावलूनय सांगलें ताका सावलूकय कळ्ळें न्हू वो झुजूंक तयार आहा हेणी अश्वलाक हेंकां मारल्या तेन्ना ताकाय भावार्थ येयलो हो आतां मारूंक शकता ताणें आपलें खास न्हेसोन दाविदाक दिलें पितूळचें शास्त्रान माथ्यार घालून आनी शिवाचें खोत आंगार घातलें दाविदाक कितें केलें तेणी ताका तें जोड पितूळचें घातलें सगलें आंगाक ताका तेजी संवय नासली न्हू पळया फुडें दाविदान सावलीची तलवार हातान घेतली आनी चलूंक लागलो पूण तसले न्हेसणाची ताका संवय नासली त्याच्या कडेन चलूंक जायना जालें हें सगलें आंगार घालून म्हटलें झगडूंक जावचें ना त्याने सावलूक सांगलें म्हाका ह्या न्हेसणाची संवय ना तर त्याने आंगार घालून तितलेंय काडून उडयलें सावलूक ते दावीद कितें करतालो ताका फकत तें आंगार सिंपल न्हू ताचें एक आपले शर्ट घातलो नाल्यार आनी गोफीन घेतली गोरी घेतली आनी तो रानान हें करतालो तेजे ते ऊस बीन घालपाचें ताका संवय ना न्हू ते जोड घालपाचें पितूळची ती आव्हानां घालपाचें आनी बूट बीन तसलें ताका संवय नासली दाविदाक तेणी ताका तें चलोवंक जायना जालें आमकांय तशी देवान आंगोस्तानां दिलेलीं आहा आमकां कसली दिलेलीं आसा ही आंगोस्तानां आमची बेश्टी पूण आमकां आंगोस्तानां दिलेलीं आसा देवान कसली आपली आंगोस्तानां दिलेली ती आंगोस्तानां घालून तुमी तुमचे कोण दुश्मन आहा तेंचे कडेन झगडोंक शकता तुमकां कशें मोगान तुमकां मोग दिलेलो आसा न्हू देवान मोगा वरवीं आमकां शेजाऱ्या त्रास करता जाल्यार आमी तांकां म्हणपाची सरेस्वराचो आत्मो तेचेर आहा देवान ताका अभिशेक केला ताका मोगान भरला आनी सगळ्या वायटांतली सुटका दिल्या सगळें सारकें जाता आमकां कोण दुखयता तेंच्या पासत म्हणूं येता कामाक आमकां चडशे बॉस बीन त्रास करता न्हू आमचे कलीग त्रास करता बीन तेंच्या पासून आमी म्हटलें जाता ती ऑटोमॅटीक मोगान भरता आनी तूं रागार जावपाचें ना आमी थंय गुणगुणली जाल्यार कितें जातलें आमचें तुमी जाणा न्हू इजिप्ताची परजा शिकयल्या न्हू काल पळय तेंच्यांनी गुणगुणलें आनी तांकां कितले दीस लागले थोडे दिसाची वाट आसली तांकां पूण 40 वर्सां लागलीं तांकां कित्याक तेंच्यांनी गुणगुणलें कंप्लेनींग केलें आमी गुणगुणूच जाल्यार आमच्याय जिवितांत आमचेय तोहेच दीस फुडें वयतले हांव म्हाजेच सांगता आमचेय तोहेच गेल्या कित्याक आमी गुणगुणल्या गुणगुणूच जाल्यार कितें जाता आमचें ब्लेसींग फुडें वयता आनी आमी कितें करता स्वरूप बीन तें कशें येता घरान सोरपांक बीन घरान येवपाक एलावड ना पूण स्वरूप बीन कित्याक येता घरान आमी जेन्ना गुणगुणटा तेन्ना स्वरूप बीन येता कित्याक आमचेंच एग्जाम्पल सांगता आमचो
मामा एक्सपायर जालो आनी तो मागण्यांक गेल्लो. मागण्यांकसून येयलो आनी 3 दिसांनी कितें ताका अटॅक येयलो आनी हें जालो. मागीर जाणा न्हू तुमी सगळी फॅमिली कितें म्हणटा, तो मागण्यांक गेल्लो ताका अटॅक कहो येयलो, मागण्यांक वचोनूय तो कित्याक जालो, सगळें तें हें आसता न्हू. आनी मागीर आमी बीन तितली मागण्यांनी आतां आहा तशी मागण्यांनी नासली. आमी बीन कंप्लेनींग केलें, कितें कितें बडबडूंक लागली. आमी बडबडूंक लागली न्हू, येदो व्हडलो दिवड येयलो सारको. आमी सकयल अशीं न्हिदल्या आनी बेडीचेर वयर न्हिदलेली आनी वयर सारको हो न्हंयांनी थंय पाऱ्याचेर व्हरून व्हडलो दिवड सारको येदो तो येदो व्हडलो. आनी आमी दोगांय भयण आनी हांव हुकूम घालता देंवचारा वच हांगासरलो कमांड घालता आनी तो पळयत जाल्यार वयर बसला आनी उंदीर खाता. आनी आमी दोगांय कमांड करता आनी मागणें करता, गिफ्ट ऑफ टांग उलयता, तोरी तो वचना, थंयच रावला. मागीर न्हू आमी पयलीं वाचलेलें न्हू, गुणगुणून केल्यार तुमकां सोरोप दिश्टी पडटा. सोरोप चावता बीन तें आहा न्हू ओल्ड करारान. तेन्ना मागीर जेजूच्या खुर्साक पयर वयरसून हे मुर्तेक पयलो तेंचे सगळें पॉयजन बीन वयतालें न्हू, तें आमकां याद येयली. पितूचो सोरोप केल्लो तेन्ना. आनी मागीर तें आमकां याद येयली, कित्याक कंप्लेनींग ग्रामलींग केल्यार सोरूप बीन दिश्टी पडटा. सोरूप येता घरान, हरशीं सोरपांक येवपाक घरान एलावड ना. कित्याक तेंकां जागा दिल्या न्हू देवान, तेंकां सगळीं रान दिलां न्हू आख्खें, तेंकां घर दिवंक ना आमचें. ताका लागून आमी म्हणटा. पूण मागीर आमकां कोण येयलें, आमी दोगांयनी हें केलें, हय म्हणलें. आमी कंप्लेनींग केल्लें आनी ते दिसात आमी मोड्या वचून घरा येयल्लीं आनी आमी न्हिदलेलीं. तेन्ना आमी दोगांय उलोवंक लागलीं, अशें कशें जावंक शकता, बरो मोगाचो आसलो आनी कितें कितें. मागीर आमकां कोण येयलें, आमीच आमच्या तोंडांनी उलयल्लें, ताका लागून आमकां तो दिश्टी पडलो. कित्याक आमच्या जिवितांत सोरपांक बीन कितें येयलें, तांकां जानवरांक बीन आमच्या घरान एलावड ना. कित्याक तांकां सगल्यांक मनजातींक देवान जागा दवरलेली आहा, तांकां सगल्यांक दवरलेलें आसा. तुमी जाणा सोरोप पयलीं कशें चलतालें तें कोण सांगतालो, उबे चलताले खंय मनशा भाशेन. जेन्ना तांकां श्राप दिलो तेन्ना ते सकयल झरपटून गेले. ताका लागून सोरपांक हांकां आमी भिवची गरज ना, तांकां पांयां पोंदाक मुस्तुपाचें. कळ्ळें न्हू. सोरोप बीन आमकां केन्ना दिश्टी पडटा, केन्ना येता तें आमी कंप्लेनींग करता तेन्ना, गुणगुणटा तेन्ना आमी सोरोप दिश्टी पडटलें. नाल्यार सोरोप आमकां दिश्टी पडना. पयल्यार तुमी सोरोप बीन दिश्टी पडटा ना न्हू, कंप्लेनींग करता तेन्नाच. ते सावलूक मागीर ती हांगासतना घालूंक तितलें तेणी काडून उडयली. मागीर दाविदान ती हांगासतना ताणें आपल्या हातान एक दांडो घेतलो आनी नदीचे देगेक बरो सुलसुलीत 5 फातर घेवन ते आपले गोफिनीच्या पोटयेन घातले आनी आपल्या हातान गोफीन घेवन धरून तो त्या फिलिस्तीकाराच्या कडेन लढाय करूंक लागलो. दाविदाचें कितें आसलें, एक तेजी गोफीन न्हू आनी सादें घेवन तो आनी 5 तेणी गुणे घेतले. ते नदी कडचे आसले ते 5 गुणे घेतले आनी एक गोफीन घेतली रोबान. जाणा न्हू, रोबानान आमी पयलीं मारतालीं न्हू, हांव सुद्दां मारतालीं पयलीं धाकटें आसतना. हांव सुद्दां ते गुणे घेवन रोबानान सुकण्यांचेर बीन मारतालीं धरून. कित्याक बरो बसतालें न्हू, फास्ट वयतालें सारकें. फिलिस्ता कडेन लढाय करूंक गेलो. त्या परी फिलिस्तीकारान दाविदाशी येत रावलो. ताचे फुडें एक दाल दरपी चलतालो. कोणा कडेन आतां, हो फिलिस्तीकारा कडेन. पयल्यार तुमी तुमच्या हेचे कडेन ते व्हडल्या राजाक व्हडलें हें आसता फिलिस्तीक, तेंचे कडेन एक धालीक हें आसता न्हू, तलवार आसता आनी एके सायडीन धालीक ती धार काडपाची, अशें तसलें आसलें. तो येतालो म्हणटा हेच्या फुडें ढाल घेवन. दाविदान देखतोच फिलिस्तीकारान त्याची बेपरवा केली, कित्याक तो एक तरणाटो आसलो आनी मजूर कुडीचो आनी सोबीत रुपाचो. तो कितें म्हणटा दावीद, तो फिलिस्तीकार ताका आनी भुरगो म्हाका कितें करतलो, जाता न्हू. कोणी येयल्यार म्हणटा की जाणा, तूं आनी म्हाका कितें करतलो, हांव कितलीं वर्सां जालीं मरे झुजता आनी हें करता अशें म्हणटा न्हू कोणूय. हो तो ताका केल्लेंच करूंक लागलो. म्हणजे हो धाकटुलो भुरगो तरणाटो, म्हाका आनी कितें करतलो हो. ताका खबर ना दाविदा कडेन कितलें हें आहा तें. ताका खबर ना दाविदान आपल्या रानान कितल्या लोकांक झुजून जनावरांक आपल्या शेळ्यांक कोण मारता तांकां घेवन येयलो. तो जेजू येयला न्हू, एक शेळी तर साणात 100 एक शेळी तर साणात जाल्यार जेजू त्याच शेळयेक हाडूंक वयता न्हू परतो.
पळयला न्हू 99 शेळ्यो ताका इम्पॉर्टंट ना, पूण एक शेळी म्हणजे कोण ती आमी सगळीं जाणां. ती शेळीक सोदून तो जेजू वयता आमकां. दाविदान देखलो फिलिस्तीकाराक त्याची बेपरवा केली, कित्याक तो एक तरणाटो आसलो, मजूर कुडीचो आनी सोबीत रुपाचो. फिलिस्तीकारान दाविदाक म्हटलें, एक दांडो घेवन म्हजेशीन येवन हांव एक सुणेशें दिसलें तुका पळय. दाविदाक कितें म्हणटा तो कितें म्हणटा दाविदाक, हांव तुका सुणो कितें करता, आमी बडी घेवन वयता न्हू हातींत मारपाक बीन. हांव तुका सुणो कहो दिसलो रे म्हणटा, तूं येयला तो एक बडी घेवन म्हाजे कडेन, आनी फाटल्यान तेजें कितें आसता 5 फातर आसता न्हू, आनी हे गुणो घेवन दिल्यार म्हाजे कडेन मारपाक तुवें धाकटुलो हयो म्हणटा. ताका आतां हें करता, सुणो कहो दिसलो काय म्हणटा तुका. आमी सुण्यांक बडी घेवन वयता न्हू, तो सोल्याक बडी आपणाक कितें करतलो हो दिसलो ताका. आनी आपल्या देवाक उलो करून फिलिस्तीकारान दाविदाचेर शिराप घातलो. आनी आपल्या देवाक म्हणटा पळय उलोवन तेणी दाविदाचेर शिराप घातलो. दाविदाक शिराप लागतलो ना न्हू, तो मागलोलो न्हू दावीद. आनी मागीर दाविदान म्हटलें, ये म्हजेशीन आनी तुजें मांस खावन मांस करूंक तें हांव वाऱ्यांतल्या सुकण्यांक आनी मैदानांत वेल्या जानवरांक खावंक दितलो. दाविदान ताका कितें म्हटलें, यो म्हजेशी म्हटलें, तुजें मांस हांव वाऱ्या वयल्या सुकण्यांक खावंक दितलो आनी जानवरांक खावंक दितलो म्हणटा. तुजें मांस म्हणजे आपूण तुका मारतलो आनी हे सगळे तुजें मांस बीन जानवरां हे खातलीं म्हणटा. तेन्ना दाविदान ह्या फिलिस्तीकाराक म्हटलें, तूं म्हजेशीन तरवार बालो आनी बाण घेवन आयलाय, पूण हांव तुजेशीन दलबाराच्या सर्वेस्वराच्या नांवान आयला. इस्रायलाच्या फौजेचो देव तो. तुवें अपमान तुवें केला. सर्वेश्वराच्या नांवान आयला, सर्वेश्वराच्या फौजेचो देव तो. तुवें अपमान केलाय. म्हणजे तो कितें म्हणटा, तूं सर्वेश्वरा देवाच्या नांवान तूं ताका अपमान करताय. आनी आयज सर्वेश्वर ताका म्हणटा, तुका म्हाज्या हातान दिलो आनी हांव तुजो देव जीव काडटलें आनी तुजी गोमटी कातरून आजूच तुज्या मोडून आनी सगळे फिलिस्तीकाराच्या मोडून वाऱ्या वयल्या सुकण्यांक आनी जानवरांक दितलो. आनी ते भाशेन इस्रायल एक देव आसा म्हणून सगळ्या प्रतिमेक गोमोन येतलें. पळय हांव कोणाच्या नांवान येयला, जेजू क्रिस्ताच्या नांवान येयला. आमी सुद्दां तशेंच म्हणूंक जाय खंय वयताना, हांव येयला जेजू क्रिस्ताच्या नांवान, हांव जेजूचें उतर घेवन येयला तुजे कडेन उलोवंक. आमचे कडेन उतर आहा न्हू. तो कितें म्हटलें तेणी, हांव जेजू क्रिस्ता, हांव देवाच्या नांवान येयला. तो आमी जेजूचें उतर घेवन येयला तुजे कडेन लढाई करपाक. आनी आमकां कोण येता तेन्ना आमी लढाई करपाची ना, आमी ताका मोगान सांगूं येता. तो तुजें आयकतलो. कोणाच्या नांवान येयला, जेजूच्या नांवान हांव तुजे कडेन उलोवंक येयला. तो तुका कांयच म्हणचो ना. कोण व्हडलो सुद्दां झगडीकार आहा कितें आसात, तुजें शांत आयकतलो तो कोण देवाच्या. तूं तर उचामळ जायत जाल्यार कितें करतलो, तोय उचामळ जातलो. दावीद कहो सादें गेलो न्हू, तो आमी सादी वचपाची, आमी व्हडलें कितें घेवन वचपाची ना. सादें उतर देवाचें घेवन गेल्यार देव तुजें सगळें आयकता. आनी सर्वेस्वरान तलवारी ना आनी भालोय ना, भाल्यांनूय जैत दिना म्हूण हांव एकठावतल्या सगळ्या लोकांक गोमतलें, कित्याक सर्वेस्वर झुजाचो धनी आनी तो तुमकां आमच्या हातान घालतलो. तो दावीद सांगता तांकां पळय. आपूण कांय ना म्हणटा, सादो येयला आपूण, तुका कोण घालतलो, देव घालतलो न्हू. आमी देवाचेर पातयेवंक जाय. दाविदान कितें केलें, देवाचेर पातयालो. तेणी मनशाचेर पातयेवंक ना. हो आतां येदो व्हडलो हेका आपूण कहो मारतलो तो ना. तेणी कितें केलें, आपणा कडेन शक्तीन न्हू, पूण देवाची शक्ती म्हाज्या भितर आहा ती झूज करतली, आपूण झूज करचो ना. आमी म्हणपाचें आमच्या भितर आहा तो पवित्र आत्मो उलयतलो, पवित्र आत्मो आमकां शिकयतलो कितें उलोवंक जाय तें. तेन्ना तो फिलिस्तीकारा दाविदाचेर लढाई करूंक मातसो फुडें सरलो. तेन्ना दाविदान फिलिस्तीकाराची फौज आसली थंय त्या फिलिस्तीकाराक फुडो केलो.
पळय दावीद गेलो फुडें सरलो भितर. तो भियोंक ना ताका. कित्याक भियोंक ना? ताका घोटाय आसली न्हू. ताका सगळे घोटाय मेळटाली कशी देवाच्या उतरान. देव ताच्या बरोबर आसलो आनी देव ताका ह्या झुजाक कोणाच्यान जाता? अश्वलांक रान मारपाक, शिवाक मारपाक जाता? जायना न्हू. कोणाच्यान? जेन्ना देवाची शक्ती आसता तेन्नाच तुजे कडेन जाता सगळें करपाक. दाविदाक देवाची शक्ती आसली म्हणून दाविदान ताका मारूंक शक्ती दिली, मारपाक घोटाय दिली त्या जानवरांक बीन. नाल्यार थोडो लोक जानवर एक म्हाजे शिरू हे सुद्दां येले जाल्यार पळोवन घरा येतलो आसलो न्हू तांकां पळोवन तो आनी म्हाका खायत बीन म्हणून. वो भियोंक ना. कित्याक एका देवाची शक्ती आसली. मागीर पोतयेंतले आतां हो दावीद फिलिस्तीकारा कडेन लढाय करूंक फुडें गेलो तो फुडें ताच्या फुड्यान उबो रावलो ताच्या वचोन. मागीर पोतयेन हात घालून एक फातर काडून आनी तो आपल्या गोफिनीन घालून मारलो. तो सारको फिलिस्तीकाराच्या तकलेर बसलो आनी त्याच्या कपळाचेर रोमलो. फिलिस्तीकारान जमनीर आपटलो. कहो पळय एकूच फातर काडलो तेणीन आनी कसो मारलो? हांगा कपळाचेर मारलो ताच्या. आनी तो कपळाचेर मारिना बरोबर तो कहो पडोंक जाय आसलो? अमतो न्हू. फाटल्यान तो ओहो पडलो उबो. आनी ताचे कपळाचेर बसलो म्हणटा तो. आनी हे परी गोफीन आनी फातर घेवन दाविदान फिलिस्तीकाराचेर जैत व्हेलें आनी तो ताका जमनीर शेवटून मारलो. दाविदाच्या हातान एक तलवार परी नासली. कितें घेतलें तेणीन? 5 फातर घेतले न्हू नदींतले आनी ते एका फातरान तेणी मारलो. फिलिस्तीकार हो पडोंक जाय आसलो पूण तो कसो पडलो? असो पडलो तो. कित्याक पडलो? ते देवाचें नांव घेवन तेणी उलयलो आनी तो फातर तेचेर हो बसलो. तो असो पडलो. कित्याक? ताका तेणी कोणाची शक्ती घेतलेली? देवान ताका देवाचे हितून तो देवाचे मोहिमेन आसलो न्हू. तो फातर वचोन तेच्या कपळार बसोन तो असो पडलो. तेन्ना दाविदान घेतलो आनी फिलिस्तीकाराचेर उबो रावन आनी त्याचेर पातयांतली तलवार भायर काडली आनी त्याने त्याचो जीव काडलो आनी त्याची तकली कातरून उडयली आनी आपलो फुडारी मेलो म्हणून सगळे फिलिस्तीकार पळोवन गेले. पळय दाविदान कितें केलें? ते वयर उबो रावलो आनी तेजी तकली कापली आनी सगळे फिलिस्तीकार भिवन पळोवन गेले. कित्याक हो धाकटुलो भुरगो हे कितें करूंक शकता? सगळें करूंक शकता न्हू. आमी सगळीं करूंक शकता जेजूच्या नांवान न्हू. इस्रायल आनी जुडियांतले सैनीक व्हडल्यान बोबाट मारून त्याच्या फाटल्यान धांवून गेले आनी घेता सावन एक्रोनाक धारवट्या सरशी परी त्याचे फाटल्यान सोडिना. तारण आनी सुरुगात आनी एरोनात एक्के रस्त्याचेर मेल्लेले आनी दुखल्लेल्या सैनिकांक शिपडलेलो आसलो. पळय कितें जालें? दाविदान कितें केलें? ताका मारलो. जाता? एका भुरग्याक आनी येद्या व्हडल्याक मारूंक जाता? जायना. पूण कशें जाता? फक्त देवाचे शक्तीन जाता. देवाची आमी मजत घेत जाल्यार हे सगळें आमकां आमच्या जिवितान कितें वायट येता तें सगळें मारूंक जाता. तो दाविदान कितें केलें? तें सगळें जातालें तुजे कडेन पूण दाविदान तेजे कडेन जावचें नासलें. दाविदा कडेन येद्या व्हडल्याक मारूंक. जेन्ना तेणी आपली पयली टेस्टिमनी घेतली आनी झगडलो तेन्ना सगळें जाता. आमचे कडेन जाता. आमी पयलींची टेस्टिमनी घेवंक जाय. आमकां दाविदान भिरांत घेवं येताली न्हू. येदो व्हडलो आनी आपूण धाकटुलो पूण तेणी भिरांत घेवंक ना. कित्याक घेवंक ना भिरांत? तेजे कडेन देव आसलो. देवाचे देव तेजे सवे आसता ताका भिरांत येयना. देवाचे उतर ते सवे आसले ताका भिरांत येयना. आमच्या जिवितान आमकां कितें दुयेंस येयले, पिडा येयली, भिरांत घेवपाची ना. आमचे कडेन देवान पयली टेस्टिमनी केलेली आहा. आपल्या भुरग्याच्या जिवितान केलेली आसा. कितें तरी तुमच्या जिवितान टेस्टिमनी आहा न्हू. त्यो घेवन आमी झगडपाचें. कित्याक आमकां कितें करता? देव आमच्या सांगाताक आसता. आमी एक स्टेप घेतले जाल्यार देव आमच्या सांगाताक 99 स्टेप घेता. आमकां दिसना पूण देव कितें म्हणटा? तूं एकूच स्टेप घे. तूं कितें फुडें करूंक वयताना तूं एकूच स्टेप घे. 99 स्टेप देव घेतलो आमचे. आमी खंयतरी कोणा कडेन गेलीं जाल्यार आमी म्हणूंक जाय आमकां हांव ह्या मनशाक हें करूंक वयता पूण 99 स्टेप देव घेता आमचे.
आमकां भिरांत येयली जाल्यार आमी कितें करतलीं, पडटलीं. आतां दाविदान ते एका भिरांत घेवं येताली न्हू. दावीद येदोसो भुरगो आनी तो केदो व्हडलो घेवं येताली न्हू भिरांत. दाविदान घेतली भिरांत ना न्हू. तेणी झोगाडलो. ज्या देवान म्हाका शिवांतल्या अश्वलांतल्या हितून रानान म्हाका ते वाचयतालो तोच देव आतांय म्हाका ह्या फिलिस्तीकाराक मारपाकूय दितलो म्हणून तो फकत हें करूंक जालो. कितले आमकांय पळय आमी कितें करूंक वयताना मागण्यांक सुद्दां वयताना आमकां खूब लोक आडयता. तेन्ना आमी समजूंक जाय हो कोण येता आमकां आडोवच्याक. आमकां बरेंपण आहा जाल्यार आमकां आडोवंक येता. फुडें तुजें बरें जावपाचें आसा त्याच टायमार तुका कोण येतलो. आतां तूं मागण्यांक वयताना आमगे सुद्दां आमी काल भायर सरतालीं मागण्यांकसून दिसतूच म्हाजी नोळोन येयली पळय. आतां भायर सरोंक सगळी तयारी बीन केल्या वचपाची बॅगा पॅक सगळें केलां दिसतूच येयली. आनी हांवें सांगलें हांव म्हटलें ना घरा हांव म्हटलें वयतलीं म्हटलें आतां मागण्यांक म्हाका वचोंक जाय. तें कांय म्हणूंक ना तशें पळय. तुका त्याच वेळार तुजो पळोवपाक तुका तुजें कितें जाता तूं मागण्यांक वयताय काय घरा तेजे कडेन टायम काडटाय तें तुजेर धरलेलें आसा. तुमकां सोयऱ्यां येतलीं कितें येतलें तेन्ना तुमी मागण्यांक वचता आमी कितें करता आमी देवाक पयलीं सुवात दिता काय तेंच्या वांगडा टायम घालता. तेंच्या वांगडा टायम घातल्यार कितें जाता संवसाराच्यो वस्ती न्हू सगल्यो. तुज्या घरान कितें जालेलें गो तें सगलें गजालींनी टायम घालताय काय देवाक टायम दिताय. दाविदान कितें केलें दाविदाक काम आसलें. दाविदाक शेळ्यो राखूंक वचूंक जाय आसलेलू भावाक बीन तांकां जेवण दिवन ताका परत आपल्यो शेळ्यो तेणी थंय रानान सोडलेल्यो तांकां वचून आपणाक परत वचोंक जाय. पूण ताका देवान तेच्या काळजान उर्बा घातली ह्या फिलिस्तीकाराक मारपाक कोणा कडेन जावचें ना फकत तुजे कडेन जातलें म्हणून देवा ताका आव्हान घातलें. तेन्ना ताका पळोवन ताका सारकी उर्बा येयली हाका हांव मारतलो हाका हांव हें करतलो. थंय आमच्या जिवितान असले खूब येतले दाविदा भाशेन जायते फिलिस्तीकार येतले. आमी भियातलीं भियाल्यार आमी पडटलीं. आमकां देवान भिरांतीचो आत्मो दिवंक ना आमी ताका भियावपाचें ना. आमकां देव कितें सांगता भिरांत धरूं नाका. कित्याची भिरांत धरल्यार कितें जातलें आमचें सगलें आमकां भिरांत कोणा कडसून येता सैताना कडसून येता. देवा कडसून सगलें बरें तें येता न्हू. आनी भिरांत येयली म्हणून आमचो कितें जाता सगलें आमचें भितरलें आसलेलें काडून वता. मोग आसलेलो आमचो काडून येता भिरांतीन. आनी मागीर भिरांत भरली जाल्यार कितें जाता सगलें आमचें भिरांतीन आमचें सगलें कॅप्चर करता. आनी मागीर तूं 4 दिसांनी पळय तुका मागीर डिप्रेशनान भिरांत येवन आमी आमकां भिरांत येतली तेन्ना आमी कितें करूंक जाय देवान बरयलां न्हू Timothy 1:7 म्हणीत रावपाचें. जेन्ना तूं भिरांतीचो आत्मो येता तेन्ना भिरांत धरून भिरांतीचो आत्मो दिवंक ना म्हाका गोठायेचो मोगाचो आत्मो दिला. तूं जितली फावटी म्हणटाय न्हू तितली फावटी तुजी भिरांत पयस वयता. आमचेंच एग्जाम्पल आमी भिरांत येयली आमकां कितें दिसलें भिरांत येयली ना आमकां जितून भिरांतीचो आत्मो दिवंक ना. त्याच टायमार म्हणूंक जाय मागीर म्हणून फायदो ना भिरांतीचो आत्मो. म्हाका न्हू काल भयण सांगताली न्हू भिरांती वयली सांगताली तेन्ना म्हाका न्हू खूब वर्सां पयलीं हांव कितें जातालें म्हाका न्हू हॉस्पिटलांत ते सर पयले रोगात पयले आनी ते वास हॉस्पिटलाचो घेतलो न्हू म्हाका न्हू घुंवळ येताली. हांव सकयल पडटाली सारकी. आनी म्हाका कट करूं काल म्हाका होली स्पिरिटीन याद केलें तुजी टेस्टिमनी हांव तूं हॉस्पिटलान वयतालें तेन्ना. आनी हांव न्हू आमची सोयऱ्यां बीन आसली न्हू हॉस्पिटलान कितें करताली हांव धांवून वयताली न्हू तांकां मातशी पळयताली न्हू आनी भायर येवन बसताली. कित्याक म्हाका तो वास आनी ते सरांक बीन पळयलें जाल्यार सोमतीच घुंवळ येवन पडटाली तुजेरूच. आनी हांव म्हाजी मम्मी सुद्दां हॉस्पिटलान आसली म्हटल्यार हांव गेल्ली तिका पळोवपाक सर घालताना हांव तेन्नाच घुंवळ येवन पडली. हांव एकी बेडीर आनी मम्मी एकी बेडीर पळय अशें म्हाजें म्हाका इतली भिरांत येताली सारकी तांकां पळयल्यारूच सारकें आनी रोगात पळयल्यार तर आनीक भिरांत येताली सारकी. आनी मागीर हांव केन्नाच हॉस्पिटलान वचनासलें. म्हाजो डॅडी सुद्दां हॉस्पिटलान आसलो हांव ताका भायर बसतालें पूण भितर वचनासलें हांव. कित्याक म्हाका हें सारकें भिरांतीन सारकी इतलें कॅप्चर केल्लेलें. आनी
जेन्ना आमी वाड्यात वाड्यात मागण्यांक वयतालीं, हांव मागण्यांक वचोन न्हू म्हाकाच खबर ना म्हाजी भिरांत केन्ना गेली ती. लागींच हॉस्पिटलांत गेले, म्हाका तांकां कांय सांगना पळोवन सारकें सरांक बीन हॉस्पिटलांनी. मागीर हांव थोड्या दिसांनी हॉस्पिटलान आमची सोयऱ्यां हॉस्पिटलान एडमीट आसली न्हू, तेंचे कडेन रावंक लागली रातीक बितीक, कांय सांगना. म्हाकाच खबर ना. जेन्ना हांव देवाचें उतर आयकूंक लागली तेन्ना भिरांत गेली. थंय आमच्या जिवितान भिरांत येयल्यार आमकां वडप गूण आहा सेल्फ फ्री करपाक, आनी कांयच ना. भिरांतीन कितलो लोक पयला तुमी मेला कोविडान. फकत कित्याक मेला? कोविडान मरोंक ना. कोविड आमकां थंडी जायनासली, आमकां जोर येयनासलो, तेन्ना रिपोर्ट कित्याक दिवंक ना आमकां? आतांच कित्याक रिपोर्ट दिलो? सगळीं जाताली पळय आमकां थंडी, जोर, आंग फोडाफोड सगळीं जातालें आमकां पयलीं. तेन्ना आमी एक ब्रिथींग जायनासलें, ब्रिथींग आमकां सगळें जातालें पळय पयलीं आमकां. आमी कितें करतालीं? गांवठी वखद घेतालीं, कितें करतालीं, जातालीं सारकी न्हू. तेन्ना आमकां रिपोर्ट दिलो डॉक्टरांनी. आतांच कित्याक दिलो? हो वायरस म्हणून. आमचे भिरांतीक लागून आमीच ताका आफयला. वायरस बिरस कांयच ना, आमी ताका आपयला, आमीच ताका आव्हान दिलां हो वायरसाक भिरांती वरवीं. आमी भिरांतीन कितलो लोक भितर बसलो भिरांतीन. डॉक्टरान रिपोर्ट दिलो आमकां, म्हटल्यार आमी झोगाडली देवाचें उतर घेवन. मागण्यांनी आसून सुद्दां आमी झगडोंक ना. मागण्यांनी आसून तुमी आमी भिरांतीन बसल्या. आतां सुद्दां लोक सांगता आमी भियातलीं, आमी भियातलीं. आतां सुद्दां सांगतलो आमकां कोण कोण आमकांय सांगता. आतां कोण येवपाचो आहा, कितें येवपाचो? येतलो येतलो कित्याक येवचो ना? मॅथ्यू 8:17 बरयलां न्हू, जेजून आमची सगळीं दुयेंस पिडा रोग घेवन खुर्सार मेला. 2024 वर्सां पयलीं म्हणटा, पूण तेच्या पयलीं. आनी येतलो कोण तरी मेळलो म्हणटा घेवन तो सगलो. जाल्यार आमी कित्याक भियाता? आमी तांकां स्पश्ट सांगपाचें. आमी सांगता तांकां, आमकां कोणी सांगात बायबलान खंय बरयल्लें आहा कोण येवपाचो आहा तो? जेजू घेवन ताका खुर्सार मेलो. आमी म्हणटा ना न्हू, आमी भियाता. आनी आमी दुसऱ्याकूय सांगता, आमी करेक्शन करता हांकां. करेक्ट करूंक जाय ना, आनीक येवचो ना. येवन गेलो आनीक वायरस आमच्या जिवितान येवचो ना, आनी कोणूच येवचो ना. आमी ताका वाचून दाखोवंक जाय. मॅथ्यू 8:17 कितें बरयता पळय. तुमकां सांगना? कोण कोण सांगना? थोडे लेमेनूच सांगता कोण येवपाचो आहा आतां कितल्या वर्सांनी. सांगता तांकां भिरांत घालता. तेन्ना आमी तांकां कितें सांगपाचें? बायबलान बरयलां खंय आहा? आमी तें उलोवंक जाय. आमी कितें करता? तेंच्या मतीं मेतेर जाता. मेतेर जाल्यार कितें जाता? तो जिवो जाता न्हू, तो सैतान जिवो जाता. ताका लागून आमी उलोवंक कळना. ते सांगता ते दुयेंसाक आमी थंयच्या थंय कॅन्सील करूंक जाय. ना, आनीक येवचो ना. जेजून ताका खुर्सार मारलेलो आहा. कितें म्हणटा हांगासर? त्याने आमच्यो वेल्यो पिडा रोग उबारल्यो आनी आमच्यो बोलिक्यो आपणाचेर घेतल्यो, अशें इसायास प्रवाद्यान सांगलेलें ते पाळून आयले. पळय, इसायास प्रवाद्यान बरयल्लें आहलें म्हणटा पयलीं, जेजू येवच्या पयलीं. पिडा रोग उबारलो म्हणटा, आनीक आमचो पिडा रोग उरला. मागीर आमी कित्याक भियोंक जाय? आमकां भियोवपाची गरज ना. जेजून ऑलरेडी आमच्यो सगळ्यो पिडा रोग घेवन तो खुर्सार मेलोलो आसा. आमकां कोण सांगल्यार थोडे कितें करता? भासावणी दिता. तूं फुडें कितें जावपाचें कितें आहा तें बायबलान बरयल्लें आहा ना, तें आमी स्वत मानपाचें ना. आमकां जेजून देवाचें उतर कितें सांगता, बायबल कितें सांगता तेंच आमी स्वत मानूंक जाय. जेजून आमच्यो सगळ्यो दुयेंस पिडा रोग घेवन खुर्सार मेलोलो आहा. येवपाचो आहा, येतलो, तो सगळो घेवन खुर्सार मेलोलो आसा. आमी भिवपाची गरज ना. आमकां कोण ही कोणाची उतरां? सैतानाची उतरां आमकां भिरांत हाडपाची. आमी भिरांतीक कितें करता? आनीक घेता आनी लोकांकूय सांगता फोनाचेर. आमी लोकांक सांगपाचें ना.
आमकां कोणी सांगलें जाल्यार आमी थंयच्या थंयच कॅन्सील करपाचें. कित्याक जेजून बरयल्या न्हू तें आमी उतर स्वत मानपाचें. आमच्यो सगल्यो घेवन तो बोलिक्यो पिड्या रोग कितें येवपाचें आहा कितें आहा तें सगळें घेवन खुर्सार मेला तें आमी तांकां दाखोवपाचें. हे बरें हे कोटेशन म्हणटा सगल्यो आमच्यो दुयेंस पिड्या घेवन म्हणलें तुजें खंय आहा उतर. तूं सांगता तें बायबलान खंय आहा ती प्रकाशनी. आमी तांकां सांगूंक जाय. आमी कितें करता आमी तेंच्या भितर मेतें जाता आनी आमी फोनाचेर मॅसेज धाडटा. फोनाचेर मॅसेज बीन धाडपाची न्हू इतल्यो भिरांतीच्यो. आमी देवाचें उतर धाडूंक जाय तांकां. तूं टिमोथी 1:7 तूं भियो नाका. तुजे कडेन पवित्र आत्मो आहा तो तुका घटाय दितलो मजबूत करतलो. आनी आमकां भिरांती वयरी तुमी जाणा न्हू कितें जाता तें. भिरांती वयरी आमकां दुयेंसां बीन कशीं येता. भिरांती वयरी येता आमकां. आमी भिरांत धरता आनी थंयसर आमचें सगळें निसणटण जाता. दाविदान तर भिरांत धरलेली. दावीद त्या गोलियाता कडेन झगडटलो आसलो ना न्हू. तेणी झगडूंक ना. तेणी भिरांत धरूंक ना. ताका येतालें आसतलें येवंक जाय आसली ताका भिरांत. कित्याक तो येदो व्हडलो आनी आपूण धाकटुलो भुरगो. भिरांत धरूंक जाय आसली. पूण तेणी कितें केलें देवाच्या उतराक स्वत मारलें आनी देवाचें उतर कितें सांगता तें तेणी आयकलें. आनी देव सांगता म्हाका हेजें कांयच न्हू म्हणटा तो. हो फिलिस्तीकार म्हाका कांयच न्हू. कित्याक हांवें म्हाज्या जिवितान हांवें व्हडल्या शिवांक अश्वालांक मारलें म्हणटा तो. आनी तितलें हें केलां म्हाजें कोण व्हरता न्हू जनावरांक तांकां आपूण तेज्या शिवांतल्या सोपकांतली काडून हाडल्या भायर. ही पळय ही कितली तेजी हें आहा. आमी जाल्यार भिवन पळटली आसली न्हू वाग येयलो हे येयलो. तो कितें म्हणटा पळय ताका कोणी शक्ती दिली. देवान ताका शक्ती दिली. देव ते सांगताक आहा आमच्या सांगताक ना देव आहा न्हू. आमी ते देवाक घेवन झुजोवंक जाय. आमी कितें करता भिरांतीक घेवन झुजता. भिरांतीक घेवन जातलें ना. हॉस्पिटलान तांकां सुद्दां आमी सांगूंक भिरांत धरूं नाका. जेजू तुज्या सांगताक आहा. जेजू तुका घटायता बळ दिता. आमी तांकां कितें करता आनीक हें करता. हें करता आरे दोतोराचो रिपोर्ट उलयता. दोतोराचो रिपोर्ट आमकां ना. आमचो देवाचो रिपोर्ट चेंज जाता. दोतोराचो चेंज जाता न्हू जायना. दोतोर तुमी आयज गेल्यार कितें सांगतलो तुमकां एक रिपोर्ट दितलो. फाल्यां गेल्यार दुसरो रिपोर्ट. देवाचें उतर चेंज जाता. देवाचें उतर सत जिवें आनी सुळसुळीत तें चेंज जायना. तें देवाचें उतर सत तें सतूच. ताका लागून आमी कितें उलयता कितें करता तें आमचें दवरलेलें आसा. आमी दाविदा भाशेन जावपाची काय फिलिस्तारा भाशेन. तो सगल्यांक बेकडयता. आमकां आतां हो कोरोना येवन सगल्यांक बेकडोवंक ना. तो एक कोरोना म्हणजे फिलिस्तीकार म्हणजे हो देवसार आमच्या जिवितान येता आमकां बेकडोवच्याक. दावीद कसो झगडलो थंय आमी झगडटा काय आमी भिरांत घेतलेली. सगळ्यान भिरांत घेतलेली न्हू. आतां सुद्दां कोण सांगता जाल्यार भिरांत घेवंक कळना. दावीद कसो झगडलो आपले पयलींचे टेस्टिमनी घेवन. तो आमच्या जिवितान पयलींचे टेस्टिमनी घेवन आमी झगडपाचें. ज्या देवान म्हाका त्या वक्तार म्हाका बरो केला तोच देव आतांय म्हाका बरो करतलो. आतांय म्हाका झगडोंक शक्ती दितलो. दाविदाक जाय दिसतालें सगळें पूण दाविदान दिसता तेजेर लक्ष मारलें ना. तेणी आपणाक कितें जाय तें पळयलें. आपूण एका मारतलो आनी आख्खे पडजेक सुटका दितलो. तर आमी म्हणपाचें आमकां कोण सांगता तेजेर आमी विस्वास दवरची ना. पूण आमी देवाच्या उतराक थीर रावतलीं. आतां घरा गेल्यार तुमकां टेस्टींग येतलें तेन्ना आमी म्हणटलीं हो देवसार छे ना म्हाजो भाव तो हांव तेचो मोग करता. आमची शेजारी आहा हांव तेची मोग करता. अशें म्हणून आमी जेन्ना झुजता तेन्ना आमचे प्रॉब्लम सगळे सॉल्व जाता. आमी तांकां तर वायट नदरेन पळयत जाल्यार ती आमकां वायट नदरेन पळयतलीं. दाविदान ताका वायट नदरेन पळयला ना. हो म्हणलो इल्लीगल आमच्या गांवांत आहा. हो इल्लीगल येयला आमच्या गांवांत ताका आमी मारून दावळपाचो. आमच्या जिवितान येतलें असलें खूब येतलें. आमच्या जिवितान आमकां तागणे हाडूंक आमकां हें करपाक येतलेंच फाटीं काडपाक येतलें. तेन्ना आमी कोणाचें उतर उलयतलीं. हो कोण येयला म्हाका फाटीं काडूंक काय आमी तेज्या वांगडा झगडोंक रावतलीं. झगडपाचें ना. दावीद झगडोंक ना. दावीद फकत देवाचें उतर उलयलो. आमी तशें देवाच्या उतरान आहात जाल्यार आमी देवाचें उतर घेवन झगडटलीं जाल्यार आमचे कडेन जावचें ना. आमचे शक्तीन आमचे कडेन कांयच जायना. एक एग्जाम्पल सांगता. एक सोरेकार आहा तो तर म्हणीत
हांव सोरो सोडटा, हांव सोरो सोडटा. कितले सोडटलो? 2 दीस, 3 दीस, 4 दीस. आपले शक्तीन हांव सोडटा, हांव सोडटा. जाता कोणाक आतां राग येता, हांव राग म्हाजो सोडटलो, म्हाजो राग सोडटलो, म्हाका आनी राग येता म्हणटा जाता? जायना. आपले शक्तीन कांयच जायना. फकत जेन्ना तूं देवाक सांगतलो, जेजू म्हाका हेतून सुटोवच्या घटाय दी, बळ दी, म्हाका सोऱ्याची वीट येयल्या, म्हाका सोऱ्याची सुटका दिवच्याक म्हाका तूं तुजें उतर दी जेजू. आनी जेन्ना तूं म्हणटाय तेन्ना तुज्या जिवितान जेजू काम करता. आनी तूं तर म्हणशीत ना म्हाज्या शक्तीन ना, कशेंच जायना. तूं 2 दीस, 3 दीस, 4 दीस, 15 दीस सुद्दां रावंक शकताय. पूण तुका बार्रार पावले तुका आश येता. कित्याक तूं तुका आपले शक्तीन कितेंच सोडूंक जायना. आतां आमच्या जिवितान कितें कितें आसले वायट संवयो बीन, गुन्नाटकाय, राग सगळे आसले आमच्या जिवितान, पूण केन्ना आमकां सोडून गेले तें म्हाका खबरूच ना. जेन्ना तूं देवाच्या उतरान विकताय न्हू, देवाचें उतर शिकताय न्हू, तुज्यो एक एक संवयो आहा त्यो ऑटोमॅटीक वयता. खबर सुद्दां नासता आमकां केन्ना वयता ती. कित्याक वयता? जेन्ना तूं देवाच्या उतराचें शिकताय तेन्ना. आनी तुका आतां सोरो सोडपाची खूब उर्बा आसा, आशा आसा तुका सोडपाची, पूण तुजे शक्तीन जायना. ड्रग्स सोडपाची तुका खुशी आसा, पूण तुजे कडेन जायना. पूण देवाची मदत मागूंक जाय, जेजू म्हाका हेची वीट येयल्या, म्हाका हेतून तूं सुटका दी. कित्याक आतां देव आपलें उतर धाडटा आनी तें उतर तुजें काम करता. मागीर तुका बार्रा कडेन पावल्यार सुद्दां तुका रूच येयना. कित्याक तुज्या भितर जेजू काम करता. तूं बार्रां सुद्दां बसलोय जाल्यार तूं तेंच्या वांगडा ड्रिंक्स कोल्ड ड्रिंक पियातले, पूण ते ड्रिंक्स पियातले. तोय तुका तूं जेन्ना जेजूची घटाय मागताय, बळ मागताय, तेन्नाच जाता हें. जाल्यार ना, आमचे वायट संवय आहा आमकां कितें कितें, पूण आमी आमचे शक्तीन सोडपाक कश्योच जायना. फकत देवाच्या उतरानूच जाता आमकां. आनी देवाचें उतर आमकां कितें सांगता? आमकां कितलेय प्रयत्न कर तूं, तुजे शक्तीन जावचें ना. जेजूची आमकां घटाय ना, जेजूचें उतर ना जाल्यार आमचे शक्तीन आमकां कांयच जायना. आमचे शक्तीन आमी खूब प्रयत्न करूंक शकता, पूण जावचेंच ना. आतां आमकां कितें, आतां आमी एग्जाम्पल घेतलां सोऱ्याकाराचें पळय. जाता आमचो एक फ्रेंड आसलो न्हू, तो कितें करतालो, तो खूब पियातालो पयलीं सारको, खूब म्हणजे खूब पियातालो सारको. तेजें न्हू तितून जेवणान सुद्दां अशें मूड आनी हें जाय बीन घोट थंय जेयतालो बीन सारको. आनी बायल तेका सोडपाक आसली. कितें जालें, तेका देवाचें उतर मेवलें, तो पोटा गेलो, देवाचें उतर मेवलें. तेणी कितें म्हटलें, जेजूक सांगलें, जेजू म्हाका हे सोऱ्यांतली सुटका दिवची, म्हाका घटाय दी तूं. हांव सोरो सोडटा, पूण म्हाका तुजी बळ दी हें सोडपाक. तेणी इतलेंच मागलेलें देवा कडेन, तेणी सोमतो सोरो सोडलो कितल्या वर्सांनी. पळय जायना, जाता. जेजू कडेन घटाय मागल्यार जाता. जेजू आमकां बळ दिता. आमी कित्याक फसता? आमी देवाचें उतर नकळो म्हणून आमी फसता. Isaiah 4:6 म्हणटा न्हू, देवाच्या उतराची समजणी ना देखून म्हाजे पॉळजेचें निसंटन जाता म्हणटा. आमी कित्याक आयकता लोकांचें? आमकां देवाच्या उतराची समजणी ना. आमकां तांकां परत्याक दिवंक जायना. कितें सांगल्यार आमकां वायट सांगल्यार आमगे बायबलांतलें काडून आमी दाखयता तांकां? दाखयना. ताका लागून आमचे पॉळजेचें निसंटण जाता म्हणटा. पॉळजा कित्याक हेच्या फाटल्यान धांवता? पळयला तुमी कितलो लोक सारको धांवता हांगर तांगर सारको. चर्चींतलो लोक सुद्दां कितले कडेन भोंवता. तांकां देवाचें उतर मेळना म्हणून. कित्याक देवाचें उतर, जें देवाचें उतर आमकां सेट फ्री करता तें आमकां खंयच मेळना. आमची सांगता तुमकां, आमी कितें करतालीं, आमकां ज्या देवान बरें केलां त्या देवाक सोदूंक धांवतालीं. सगळे कडेन वयतालीं. कोणी सांगल्याच पुरो हांगर नायट विजल आहा, पोटा परत फादर हांगासर बरें प्रीच करता. हें आमचें कित्याक आमकां जे देवान आमकां बरें केलां त्या देवाक आमी सोदूंक धांवतालीं सारकीं. सगळे कडेन वयतालीं ताका सोदूंक. अंडरस्टँड ना देवाच्या उतराची. वयतालीं म्हटल्यार आमकां वर्ड ऑफ गॉड सारकी समजून आमकां कोणीच दिवंक ना. जेन्ना आमी JCILM टिचिंगेन आमकां सारकें वर्ड ऑफ गॉडाचें अंडरस्टँड मेवलें सारकें, आमी ते ग्रूप सगळे सोडले. सगल्याक धांवतालीं. कित्याक ज्या देवान आमकां बरें केलां आनी त्या देवाचें उतर आयकूंक आनीक आयकूंक कहें दिसतालें सारकें.
तुमकां जाता न्हू केन्नाय देवाचें उतर ना जाल्यार आयकूंक कशें दिसना. आनीक त्या देवाक सोदूंक कहो दिसता आनीक खंय बरोवंक कहें दिसता. कित्याक हे जिवे उतर आमी कितें करतालीं पयलीं देवळांनी गेल्यार नाल्ल केळी दान करूंक जाय आसलें. आतां कितें जालें म्हाका जाल्यार दिसलें हांव हें करतालीं पूण सीकूत. आनी जेन्ना ह्या देवान सांगलें हे देवाचें उतर हय बॉस आनी आयक आनी तुका पेकोळी मेवळी. हें म्हाका सोत कोन्न येयलें सारकें. आनी म्हाका तेन्नाच्यान म्हाज्या लायफांतलें सगळें सोडलें आनी ह्या देवाचो पाटलाव केलो. कित्याक ज्या देवान जिवीत दिलां ज्या देवान म्हाका बरें नासतालें हांव तें म्हाजें सगळें दुयेंस घेवन मेलां त्या देवाक सोदूंक लागलीं. आनी हें उतर कितें जिवे आनी सुटसुटीत काम करता. तूं उलय बेश्टें उलयल्यार तुका पेकोणी मेळटा मुटल्यारूच मेळटा न्हू पेकोणी. आमी तो 2 उतरां म्हणीत मेळना मेळटा न्हू. आमी म्हटलें आतां आमकां देव सांगता तो शेतपती आसलो तेणी कितें उलयलें एक उतर उलयलें न्हू. तूं हांगा जेजूक सांगलें पळय ताका आपल्या घरा यो म्हणूंक ना तेणी. आमी जाल्यार म्हणटलें जेजू जेजू यो रे तुवेंनूच हात धरल्यारूच म्हाजे भुरगे बरें जातले. यो रे जेजू म्हाजो भाव बरो जातलो अशें आमी म्हणटा न्हू. ते शेतपतीन कितें केलें आपलो साकर बरो नासलो हेजो पूण शेतपतीन कितें म्हणलें जेजू म्हणल्यार आपूण तुमगेर येता नाका तूं येवनाका तूं हांगासरूच एक उतर उलय म्हाजो चाकर थंय बरो जातलो. आतां तुमी हांगर बसल्यान तुमी हांगा तरी एक उतर तर म्हणी तुमची भुरगीं थंय बरीं जावचीं ना घरा कडेन कितें प्रॉब्लम आहा तें सारकें जावचें ना. एकूच उतर उलय म्हणटा आमी कितलीं उतरां उलयता एक उतर उलय जें सगळें बरें जातलें म्हणटा. ताका लागून आमी कोणाचेर दवरलेलें आसा आमचेर दवरलेलें आसा. आमी कितें उलयता तें आमी घेतलीं. आमकां कितें स्वत मेवळां तें आमी तुमकां शिकयतलीं. तुमी वचोन कितें करूंक जाय दुसऱ्यांक सांगूंक जाय न्हू. देवाचें उतर स्वत न्हू तें स्वत आमी तेन्ना दुसऱ्यांक दिता तेन्ना तेंच्या जिवितान उर्बा येतली. आमकां उर्बा हाडूं नाका लोकांच्या जिवितान तें आमकांच घेवन बसोंक जाय. आमकांच जाय काय दुसऱ्याकूय सांगूंक जाय न्हू. दुसऱ्यांक सांगल्यार दुसऱ्याची उर्बा येता तेंची पेखोवणी जाता. आपूण अमके कडेन गेल्ली आपूण देवाचें उतर स्वत शिकली गो थंय वचोन. म्हाकाय कळ्ळें आमी कितें उलयतालीं ती आमी पयलीं माग म्हणटालीं तें आमकां स्वत कळ्ळें. माग म्हणपाचें ना आमकां ऑलरेडी देवान दिलेलें आसा तें आमी आर्गां दिवन घेवपाचें. आमी कितें करता माग म्हणटा न्हू म्हाज्या पासत माग म्हणटा. मागल्यार आमी कितलो तेंप मागतलीं तुमचे कडेन मातसो वगत मागतलीं मागीर विचारतलीं न्हू. तुमकां तर तुमी जर शिकल्यान देवाचें उतर जाल्यार तुमकांच बरें न्हू. तुमच्या आतां कोणी शेजाऱ्या सांगली कितें आहा जाल्यार तुमी वचून तांकां सांगूंक शकता न्हू. म्हाका हें उतर अमके भयणीन दिल्लें गो हितून हांव सेट फ्री जाल्या तें उतर तूंय घे तूंय सेट फ्री जातलें. थंय आमी जेन्ना उलयता तेन्ना आमच्या जिवितान आमकां कळना पूण तेंच्या जिवितान येता. तेंच्या जिवितान वाडटा तेंचो जिवितान तेंचो रोग पिळा बरें जाता. आमी जेन्ना दुसऱ्यांक सांगता तेन्ना आमी आमकांच दवरलें जाल्यार कितें जाता आमी बांय जाणा तुमी न्हू. एक बांय कितें जाता एकाच जाग्यार न्हू आमकांच घेतलें ती बांय कितें करता आपणाकूच घेवन दवरता देवाचें उतर. आनी नदी कितें करता वयता न्हू वात ती कितें करता सगळ्या गांवांक वयता आनी देवाचें उतर शिपरात दिता. वयता न्हू शिपरात तशी आमी नदी जावंक जाय. सगळ्या गांवांक सगळ्यांक कोणाक शिकयत वचोंक जाय. जाणा न्हू आमी सोलापूर गेल्लीं तेन्ना कितें करताले लोक तो सारको बायबलाक सारको देव म्हणटा वाचूंक येयना बायबल घेवन येता. आनी म्हटलें बायबल न्हय हो मेरा भगवान है म्हणटा आनी अशी दवरता भगवान बायबल घेवन येता. हांवें सांगलें तूं पेज उगड आनी वाच म्हटलें तुका वाचूंक येतलें. तर ती वाचता म्हणटा आपूण बायबल घेवन येता आनी सगळी बायबल घेवन येता सारकी सगळी एक कितें आनी वाचता. सोलापुरा कितली आनी तांकां नाका तांकां कोणूच नाका पास्टर नाका फादर नाका कोण नाका तांकां फकत तांकां देवाचें उतर जाय. आमी जाल्यार म्हणटली आसली न्हू तूं खंयच्या ग्रुपाचो तूं कोण तूं खंयचो पास्टर तूं खंयच्या चर्चीन काम करता कितें करता सगळें आमचे कडेन आन्सर आसता क्वेश्चन आसता. तांकां नाका तांकां फकत देवाचें उतरूच जाय. फकत देवाच्या उतराक इतली तांदेला सारकी आमकां हें उतर म्हणटा आमकां कळोंक नासलें आमकां कोणी सेट फ्री करूंक ना हें उतर आमकां आनीक दी म्हणटा. आनी आपली पेकोवणी घेवन आपणाकूच रावना तांकां हिलींग केलें न्हू
वयता आनी आपले फॅमिलीक घेवन येता, हेचेरूय मागणें कर, हें काय बरें कर. ओय सारकी कितली सारकी तांदळ्ळी आहा सारकी ती. आनी तेंचे पास्टरूय सांगता आमकां देवाचें उतर दी म्हणटा, दी म्हणटा. तेंचें कितें चडशीं तेंची सॉंग्साच चड म्हणटा ती, आनी देवाचें उतर इल्लेंशें. आमचें कितें देवाचें उतर चड, सॉंग्स एक बीन न्हू. तांकां इतली ताण लागलेली आहा. एक भयणीचे एक भाव येयल्लो, ताका हांगासर इतली सारकी गुटां आसली, 1 2 3 4 कितें गुटां आसली ताका. आमी होली स्पिरिटीन तांकां प्रे केलें ताका, तेन्ना कितें जाली तेन्नाच तेजी गुटां सगळीं गेली. ती सोदूंक लागलो तो भाव सारको. कित्याक जाता हें फकत देवाचें उतर तेणी आयकलें आनी देवाच्या उतरान ताका सेट फ्री केलो. खूब मिलाग्री जाल्यो थंय सारक्यो, कोणाचे हात पांय बीन खूब सारक्यो. कित्याक ती भावार्थी लोक सारको रोखडीच मारून घेताली सारकी, की तूं कितें सांगताय न्हू तें ती आयकताली सारकी आनी तशेंच आपूण करताली वचोन घरा कडेन. आमी तुमकां म्हणटाले तुमी प्रिचरांचेर बी हेंचेर हात धरून मागणें करून तुमकां सेट फ्री कोणूच करचो ना. तुमकां 1 दीस करतलो, 2 दीस करतलो. तुमीच तर शिकल्यान आमकां अशें कोणी शिकोवंकूच ना म्हणटा. तुमच्या हातीन पावर आहा, तुमकां तुमीच करूं येता तें. आतां ती उलयता बूक दिल्ले वायट बूक तें म्हणा तुमी, तें म्हणून ती म्हणटा. कितल्योच मिलाग्री जाल्यो सारक्यो. कोण घोवाचे बायबल सुद्दां कशी ती इतली विस्वासी सारकी ती घोवाक घोव तांकां मागण्यांक वचोंक दिना, पूण ती निमीत सांगता आपूण सोयऱ्यांगेर वयता, हांगर वयता करून ती प्रेयराक येता. इतली सारकी कित्याक आमी आहा तशी. आमी फकत म्हणटा न्हू तूं खंयच्या ग्रुपाचो रे, तरूच हांव मागण्यांक येता. बिलिवर्स म्हणजे कितें, कोण जेजूक स्वत मानता तो बिलिवर्स न्हू. तांकां बिलिवर्सा मिनिंगूच खबर ना. सगळे म्हणटा बिलिवर्स बिलिवर्स बिलिवर्स. बिलिवर्स म्हणजे जो कोण बिलीव करता जेजूक तो स्वत मानता तो बिलिवर्स. आमकां तसले ग्रुपांचे बांदून आमी कितें करूंक जाय, देवाचें उतर आमकां कितें सांगता तेंच घेवंक जाय आमी. देवाचें उतर आमकां सेट फ्री करता तेंच आमी शिकोवंक जाय. आमी कितें करता हेच्या फाटल्यान तेच्या फाटल्यान धांवता. कित्याक आमकां स्वत खबर ना, आमकांय नासली. आमी तशींच सगल्याक भोंवतालीं सारकी. कित्याक भोंवतालीं आमी, फर्स्ट फ्रायडे तर आमी चुकयत नासलीं. फर्स्ट फ्रायडे वयतालीं, भाव कितें कितें म्हणटालो तरी पूण धांवतालीं. कित्याक धांवतालीं, आशेक जेजूचे, आस सारकी जेजूची लागलेली सारकी. कोणाक कॅर करिनासली, कित्याक धांवतालीं देवाचें उतर आयकुच्या. तें देवाचें उतर आमकां सेट फ्री करता न्हू. आमकां आनी कितें सेट फ्री करतले ना न्हू. जॉन 8:32 म्हणटा न्हू, तुका स्वत कळटलें आनी स्वतूच तुका स्वतंत्र करतलें. स्वत म्हणजे कितें, देवाचें उतर तुका सेट फ्री करतलें आनी कितेंच ना ह्या संवसारान. आमी म्हणटलें आमकां ही सोयऱ्यां सेट फ्री करतली, तो बादर सेट फ्री करतलो, म्हाका भाव सेट फ्री करतलो. कितली दीस आसतलो तुजे भाव बी तुजे कडेन, आवय बापूय सेट फ्री करतलो. कितली दीस आसतली ती, थोडेच न्हू. तेन्ना आमी देवाचें उतर शिकता तेन्ना कितें जातलें, देवाचें उतरूच आमकां सेट फ्री करतलें. ह्या प्रॉब्लमांसून भायर काडूच्याक आमकां फकत देवाचें उतर आनी कितेंच ना. दावीद तर भियाल्लो त्या फिलिस्तीकाराक, तो फुडें पावतलो आसलो, ताका मारूंक शकतलो आसलो तो ना न्हू. तेणी तो स्टेप घेवंक नासले दाविदान त्या फिलिस्तीकाराक मारपाक, जाल्यार तो फुडें पावतलो आसलो, ताका मारूंक शकतलो आसलो ना न्हू. थंय आमी आमच्या जिवितान आमी एक स्टेप घेवंक जाय, दुसरे स्टेप देव घेता आमच्या सांगाताक. आमकां तर स्वतूच खबर ना जाल्यार स्वत आमी कितें दुसऱ्याक सांगतलीं, आमी भियातलीं न्हू. ताका लागून आमचेर डिपेंड आसा आमी कोणाचें उतर स्वत मानता, देवचाराचें उतर काय देवाचें उतर. आमकां दोन आहा. आमकां एक देवाचें 2 आजबोडी आहा. आमकां एक देवाचें आसा आनी एक देवचाराचें आसा. आमी कितें वायट उलयता तें देवचाराच्या आत्मे व्हरता आनी तुज्या जिवितान काम करून हाडटा. आनी बरें उलयत जाल्यार आमकां कितें जाता, देवाच्या आत्मे वयता आनी तुज्या जिवितान बरें बरें करून हाडटा. बरें उलयत जाल्यार तूं तर म्हणशी म्हाजे फाटीन दुखता, देवचाराच्या आत्मे रोखडेच येता आनी तुका तुजें तें काम करून दाखयता. तूं म्हणटा हांवें बेश्टें म्हटलेलें रे, देवचाराक बेश्टें म्हटलेलें कळना. जेजू तरी एक टायम तुका बक्षिता म्हणल्यार देवचार ना. देवचार तूं कितें उलयता तें करून तुज्या जिवितान दाखयतात तुका. तूं म्हणटलें हांवें भुरग्यांक बेश्टें मारलेलें, तें रागार जालां म्हाजेर. कित्याक बेश्टें तो दैतान तेज्या मोतान आनीक घालता, आनीक करून दाखयता. कित्याक आमी जेजूचो मोग करता जाल्यार आमी सगळीं देवाची उतरां उलोवपाची. आमी त्या टायमार आमकां येता कितें ना कितें तेन्नाच कॅन्सील करूंक जाय. जेजूच्या नांवान हांव ही उतरां कॅन्सील करता. जेजून म्हाका मोगान भरला, जेजून म्हाका शांतीचो आत्मो दिला.
मोगाचो आत्मो दिला तेन्नाच आमी चेंज करूंक जाय उतरां आमची. आमी भुरग्यांक कोणायक म्हणटा जाल्यार कित्याक आमच्या उतरांनी कितें पावर आहा. उतराक जीव येता. तूं ती उतरां उलयताय त्या उतरांनी तुका जीव येता आनी ती उतरां तुजी घडोवन येता. तेका लागून आमचें दवरलेलें आसा आमी कितें उलयता तें आमचें दवरलेलें आसा. आमकां थंय देवाची उतरां उलोवंक जायी जाल्यार आमचें आज बडें व्हरोन काम करतलें देवा कडेन. आमकां सैतानाची उतरां उलोवंक जायी जाल्यार ते सैतानाचें उतर तें काम करतलें. आमकां सिकनेस कहें येता आमच्या उतरांनी येता. सिकनेस पयला न्हू तुमी आतां कहें येता तें आमकां मातशें सिकनेस येयलें न्हू एक गुटी पासून दिली आमी कितें म्हणटा आमकां गुटी येयली आमकां कॅन्सील करता आमी जेजूच्या नांवान. एक गुटये म्हाजे तुका कसलोच अधिकार ना वच म्हाजे कुडींतलो ही कूड तूं इल्लिगल येयला म्हाजे कुडीन म्हणटा आमी. दाविदान कहें तो फिलिस्तीकराक इल्लिगल येयलाय तुज्या गांवान तूं वच तुका मरचोच पडटलो. आमी म्हणटा हे म्हाजे कुडीन येयला तेका इल्लिगल म्हणटा आमी. कितें आपणें दुयेंस येयलें कितें येयलें आमी इल्लिगल येयला म्हणटा आमचे कुडीक ना. आमी तेका घेता मानून. आमी म्हणूंक जाय जेजूच्या नांवान हे म्हाजे कुडीन इल्लिगल येयलाय तूं वच आत्ताच्या आत्तां तुका म्हाजे कुडीन रावंक कांयच अधिकार ना. जेन्ना म्हणटा तेन्ना कितें जाता ती वचोंकूच जाय कित्याक म्हाजी कूड पयत आत्म्याचें मंदीर. तेणी आमकां ही कूड दिलेली आहा जेजून. आमची कूड एक्सचेंज केलेली आहा कुडसार एक्सचेंज ऑफर केलेली आहा. ती कूड आमकां दिल्या आनी आमची कूड तेणी घेतलेली आहा. तेका लागून आमचें दवरलेलें आसा आमी कोणाची उतरां उलयता देवस्थानाची डॉक्टराची काय आनी कोणाची तें आमचें दवरलेलें आसा. आमी स्वत उलयता तेन्ना आमी स्वतूच आमकां स्वतंत्र करतले आनीक आमकां कितें स्वतंत्र करचें ना. कित्याक स्वत म्हणजे देवाचें उतर. देवाचें उतर आमी रिगोवन रावल्यार आमकां कितें सॅट फील करतलें न्हू. आमकां तो देवचाराची उतरां उलोवंक जाय जाल्यार तुमचें दवरलेलें आसा. आमकां फोटींग मारपाचें आहा देवचार तुमचें. तो जाणाय न्हू फोटीचो बापूय देवचार तो आमकां फोटी घेवन येतलो कितें कितें दाखोवंक. आमी कोणाचेर जप धरूंक जाय देवाचेर काय देवचाराचेर. दाविदान कितें स्वत धरलें दाविदाकूय येयल्लें न्हू तेजे भाव येयल्ले ताका कितें कितें म्हणुच्याक तो फाटीं सोलोंक येयल्ले ताका पूण तेणी स्वत धरलें भावाचेर विस्वास धरलो ना न्हू. आमी कोणाचेर विस्वास धरता तें आमचेर धरलेलें आसा. आमी भावा कडसून भावाचेर ते भाव येयले दाविदाचे ते कोण ते ताका फाटीं काडूंक येयल्ले सैतानाचें रूप घेवन येयल्ले ताका फाटीं काडपाक दाविदाक वच तूं गोरवांक हें कर. पूण दाविदान आयकूंक ना तेचें. आमच्या जिवितान येता तेन्ना आमी कितें म्हणटा आरे आनी आमी झगडटा तेज्या वांगडा जाल्यार आमी आमचें ब्लेसींग कट. आमी तो तेज्या वांगडा झगडोंक रावता. दावीद झगडोंक रावलो दावीद ओगीच रावलो. दाविदान सांगूंक ना म्हाजी गोरवांक हांवें कोणाक राखोंक दवरला कांयच म्हणूंक ना तो ओगीच रावलो. आमी थंय आमच्या दिवचान तेन्ना आमी कितें करूंक जाय वोगे रावन सगळें पळोवंक जाय. आमी वोगे रावता तेन्ना आमचें ब्लेसिंगूय फुडें वाडटा. आमी तें कितें कितें केलें तुमकां सांगलां न्हू कितें कितें केल्यार सोरोप येता सोरोप दिश्टी पडटा. मागीर आमी म्हणूंक कळना आमच्या घरान सोरोप येयलें हें येयलें कितें कितें. ताका लागून आमी कितें कितें भोवन फकत देवाचें उतर जास्त उलोवपाचें. आमी करता कितें कितें पूण आमी रोखडीच संविधानान येता. संविधानान येवंक जाय आमी रोखडेच. संविधानान येयलें कितें जाता जेजू आदाराक आसता आमच्या आनी तो आमकां हें करता दावे दिता आमच्या जिवितान सगळें. आमकां कळना पूण आमी देवाचें उतर उलयत उलयत वयता तेन्ना आमच्या जिवितांतल्यो केन्ना ह्यो वायट संवय वयता त्यो आमकांच खबर नासता. तुमच्या जिवितान आहा न्हू कितें कितें संवयो ना सगळ्यांच्या जिवितान आहा वायट संवय आहा सगळ्यांच्या जिवितान. तुमकां देवाचें उतर शिकोवंक जाय जाल्यार तुमी सगळें सोडून दिवंक जाय. त्यो वायट संवय आपूण कितें हें करता न्हू देवाचें उतर शिकोवंक जाय त्यो वायट संवय ऑटोमॅटीक सोडून वयतल्यो तुमकां खबर सुद्दां नासचिना. आनी तुमी आतां तुमी कोणा पासून मागता जाल्यार तुमी मागता जाल्यार तांकां म्हणपाचें सॉरी सर असो तेंचेर आहा देवाचो फावर म्हाजेर आहा. हें म्हटल्यार न्हू खूब जाणांच्यो पेकोवण्यो हिलिंगा सालवासो जाता तारणूय जाता. आनी आमी जेन्ना आमी हें उतर म्हणटा आनी जेजूच्या गायांनी आमी आतां काल तुमकां शिकयल्लें पयर जेजूच्या गायांनी आमी अर्दोच पाठ म्हणटा आमी सकयलोच जेजू तुज्या गायांनी आमी बरी जाली म्हणटा आमी अर्दोच पाठ. पूण जेजून पयलीं कितें केलां तें आमी म्हणिना. जेजून आमची पातकां सगळीं उबारून खुर्सार तें आमी म्हणटा ना. आमी फकत एकूच उतर म्हणटा तें आमी म्हणटाना आमी न्याय करूंक जावो. जेजू तुज्या गायांनी खरेंच हांव बरी जाल्या जातली न्हू. थोडी कितें म्हणटा हांव जातली बरी जातली दिसता. कालूय आमी भयणीगेर गेली ती कितें म्हणटाली
ना म्हाका खूब वर्सां जाल्या, हें जाला तें जाला, जावचें ना कितलीं वर्सां जालीं. जाता आगे जेजून म्हटलें सगळें तुजें करून दवरलां आमगे म्हटलें. जेजून तुजें सगळें घेवन तो खुर्सार मेळ्ळा आमगे म्हटलें. आनी कितें तूं म्हणटाय? आयकना देवाचें उतर. देवाचें उतर सोद तरी म्हणटा ती हें जालां तें जालां. आतां पळय आमकां देवाचें उतर नकळो जाल्यार आमी अशींच उलयतलीं. ताका लागून आमकां देवाचें उतर शिकोवंक जाय. देवाचें उतर घेवंक जाय. आमी देवाच्या जिवितान घेवंक जाय आमचें देवाचें उतर. तेन्नाच आमकां सेट फ्री जातलीं आमी. जाल्यार आमी सेट फ्री जावचीं ना. देव आमचो इतलो मोग करता. कित्याक आमकां पळय इतलो मोग करता आमचो देव सारको. आमकां घरा बसून देवाचें उतर आयकूंक मेळटा. मेळना आयकूंक? व्हडल्यान घातल्यार सगल्यांक आयकूंक मेळटा देवाचें उतर. पयलीं तरी खंय खंय मागण्यांक धांवचें पडटालें. आमकांय मागण्यांक धांवचें पडटालें. खंय प्रेयर मिटींग जाता थंय थंय धांवचें पडटालें. आतां कितें जालां? आतां फकत घरा बसून तुका देवाचें उतर वाच आयक तूं देवाचें उतर. खंयचें देवाचें उतर मेळटा आमकां. कितलें देवाचें उतर आहा आमकां सारकें. तुमकां कसलें कसलें जाय तें टायप करून घेवं येता तुमी. तुमकां टेस्टिमनी जाय टेस्टिमनी आहा तुमकां. कितलें मेळटा देवाचें उतर. आमी आमचे फॅमिलीक एकट्याक सुद्दां आमी फोर्स करूंक ना. कित्याक? फोर्सफुली देवाचें उतर दिलें म्हणटून ती आयकतली तुजें? आयकना न्हू कोण? आमचे फॅमिलीक आमी एकट्याकूय देवाचें उतर दिवंक ना. आमी मागणें करतालीं रुमान. आमची फॅमिली येयल्यार ती भायर बसताली. पूण आमी तांकां फोर्सफुली कोणाकूच दिवंक ना. मागण्यांक यो रे. मागण्यांक आमच्या वांगडा येवकूच जाय येवकूच जाय. आमी कोणाकूच सांगूंक ना. फकत ती आमचें जिवीत पळयलां आनी ती चेंज जाल्या. ती मागीर म्हणगली हय तुमी बरी आसात मुगो. तुमी वचोन ते मागणी करताले रुमान बसोन. आमकां घेयनासल्यान मुगो म्हणटाली ती आतां म्हणटा आमकां. आमकां सेट तिंकां तेन्ना देवाचें उतर सेट फी कळ्ळें तेन्ना. ताका लागून आमी कोणाक फोर्सफुली करपाचें ना. तांकां देव हाडटलो. तुमी फकत मागणेच करपाचें. जेजून सांगलां न्हू एक्ट 16:31 म्हणटा न्हू आमी हें कोटेशन घेतालीं. तूं एकटेंच सदमान तूं आनी तुजो घराबो साल्वार जातलो. हें कोटेशन. तूं एकटेंच घरान सदमान. तुजो फॅमिलीचो आख्खो फॅमिली कशी येतली ती आमी नोको. पूण देवाचें उतर तिका मेळटा ती येता आपुणूच. कळ्ळें? तूं एकटेंच सदमान म्हणटा तो. आख्खो घराबो साल्वार जातलो म्हणटा. तांकां तारण मेळटलें म्हणटा. आमच्या घराब्याक साल्वार जावंक ना आमी कितें करूंक जाय? आमी तांकां फोर्सफुली करूंक जाय? फोर्सफुली केल्यार कोण येवचो ना. येतलो बसतलो. कितें म्हणटलो? हें तुवें म्हाका हाडलां मरे वाज येयलो. आयकूंक पासून म्हाका जावंक ना. हांव न्हिदोवन दिलें आनी भायर भोंवलें आपूण. कित्याक तुवें फोर्सफुली हाडलां ताका ओडून न्हू. फोर्सफुली आमी कोणाक हाडपाचें ना. तांकां ऑटोमॅटीक तेंचे देव काळजान घालता आनी ती ऑटोमॅटीक सांगता हांव अमके कडेन मागण्यांक तुज्या वांगडा येता. तूं खंय वयताय गो? तुजें जिवीत पळयता आनी. तूं पयलींचें खंय आसलय? रागिश्ट आसलय तर राग सोडून झगड्याकार आसलय तें तुजें सगळें रूप पळयता. तूं सोडून दिलाय त्यो आनी ती म्हणटा तूं खंय वयताय गो तूं? तुजी लायफूच चेंज जाला मुगो. तशें म्हणून तुमच्या वांगडा लोक येवंक जाय आमच्या वांगडा. आमी तांकां फोर्सफुली करपाचें ना. कितें म्हणटा म्हणून देवाचें उतर आमकां आनी आमी खंय वचपाचीं? जे देवाच्या उतरान आमकां वाड जाता. देवाचें उतर आमकां हें खंयसर तुमची वाडटा तुमी ती देवाच्या उतरान थंय तुमी मागण्यांक वचोंक जाय. कित्याक आमच्या वचून सांगता आमी सगल्याक भोंवतालीं पूण आमची वाड जावंक नासली. जेन्ना JCLMन येयली तेंचें प्रिचींग तेंच्या तोंडासून देव उलयलो त्या प्रिचिंगासून आमची वाड जाल्या. तुमकां वाड जावंक जाय तुमी तशेंच करूंक जाय. तुमकां खंयसर तुमकां बरें दिसता खंय देवाच्या उतरार आनी एक सांगता जंय कोण तो तुमकां सांगता आदल्या करारान तुमच्या घराब्यान श्राप आहा कितें आसा तें तर मागण्यांक वयसात जाल्यार तुमच्या घराब्यान श्रापूच. कित्याक श्राप आमकां न्यू करारान कितें बरयलां जेजून गॅलेसियन 3:13-14 बरयता जेजून आमचे सगळे आमकां शिरापातली सोडयल्या आनीक आमकां श्रापान दवरूंक ना. असले मागण्यांक वता तांकां हें कोटेशन दाखोवपाचें आदल्या करारान ते श्राप बीन ते न्यू करारान जेजू येयला आनी आमचे सगळे शिराप घेवन मेलोलो आसा. आमकां आनी शिराप दवरूंक आमकां जाणट्यांचे श्राप बीन लागचे ना. कित्याक जेजून ऑलरेडी ते खुर्सार घेवन मेलोलो आसा. गॅलेसियन 3:13 बरयला स्पश्ट बरयला गॅलेसियन 3:13 जेजून आमचे सगळे श्राप घेवन तो खुर्सार मेलोलो आसा. आमकां श्रापान आनी दवरची ना. कित्याक जायतीं म्हणटा न्हू
म्हाजो चेडो सोरो पियेता कित्याक तांकां जाणट्याचे श्राप आसले, तेंचे आजो पणजो पियेतालो म्हणून तें तशें जालां. म्हाजी भुरगीं अशीं वागता कित्याक तांकां आज्या पणजे श्राप आसले. ना, जेजून सगळे आमचे शिराप घेवन तो कुर्सार मेलेलो आसा आनी आमकां असल्या शिरापान तेणी दवरूंक ना. जेजून सगळे पळयल्ले, सगळे लोक म्हाजो श्रापान मरता कितें जाता तो, पूण जेजून सगळे पळोवन तेणी बायबलान बरयलां तें आमी सोत मानूंक जाये. आमकां आनी शिराप लागचें ना, आमकां आनी कांयच लागचें ना. फकत जेजूचें उतर आमकां सेट फ्री करता आनी कांयच आमकां सेट फ्री करचें ना. आमकां प्रिचर सेट फ्री करतले, प्रिचर एक दीस येतले, म्हयन्यान एकदां येतलो, 8 दिसांनी एकदां येतलो, तुमकां देवाचें उतर शिकयतलो, हात दवरतलो. सेट फ्री जातल्यान तुमी मागीर घरा वचून कितें करतल्यान? घरा वचून तुमकां टेस्टींग येयलें, प्रिचराक सोदूंक वयतल्यान? प्रिचर दुबय आहा, लंडनाक आहा, वयतल्यान गाडी तिकेट काडून इतलें म्हारग? ताका लागून तुमी शिकोवंक जाय. तुमी शिकल्यार कितें जातलें? तुमचें तुमकांच बरें. कित्याक सेट फ्री जातल्यान तुमचें तुमीच घेवन दुसऱ्यांकूय सेट फ्री करूंक शकता तुमी. कित्याक देवाचें उतर जिवे, तें जिवी सगल्यांक दिवंक जाय न्हू, आमकांच धरूंक जाय, तांकांय सेट फ्री करूंक जाय. तुमकां कळ्ळें न्हू कितें तरी आयज दाविदान कितें केलें तें? आमी कशी कितें कितें करतलीं? आमच्या जिवितान कितें टेस्टींग येयल्यार कितें करूंक जाय? टेस्टींग येयल्यार दाविदान कितें केलें? आदले टेस्टिमनी घेतल्यो आनी जगाडलो न्हू. तर आमच्या जिवितान आमी आदले टेस्टिमनी घेवन जगडोंक जाय. कित्याक तुमच्या जिवितान पयलीं देवान कितें केलां तुमच्या जिवितान आतांय तेंच करून तुमी फायट करूंक जाय. कितें तरी शिकल्यात न्हू, कळ्ळें कितें तरी? तुमी घरा वचोन कितें करूंक जाय तें कळ्ळें न्हू. थँक्यू जिजस, प्रेज यू जिजस, थँक्यू जिजस. आर्गा तुका जेजू आयच्या दिसा पासत आनी ह्या वेळा पासत तुका आर्गायता. तशेंच आयज तुवें सोमया आमकां कितें तरी बरें तरी हांकां सगल्यांक भाव भयणांक गांठीक मारूंक कितें तरी बरें तरी तुवें शिकयलां म्हणून तुका आमी आर्गायता. तशेंच सोमया जायते भाव भयणांक तेंचे आनी जेंचे कितें क्वेश्चन आसले ते सुटावे जाले म्हणून हांव वावरतान सोत बांदता तुका आमी आर्गायता जेजू. तशेंच सोमया हांगर आसलेले सगळे भाव भयणांकूय तुवें तांकां भावार्थाचो भावार्थ दिलाय तांकां म्हणून तुका आमी आर्गायता. तशेंच सोमया ब्रेकफास्ट करताल्या त्या भाव भयणीचेरूय तुजो आशिर्वाद घातला आनी तांकांय सोमया मोगानूच करपाक दिलाय म्हणून तुका आमी आर्गायता. तशेंच सोमया हें घर दिलेल्या भावा पासत तेज्या पासत तुका आर्गायता. ताकाय सोमया तुवें आनीक सोमया देण्यानी आनी भरलाय म्हणून तुका आमी आर्गायता. तशेंच जायते घरां उगडाले आहा रिट्रीट जावपाचें आसा तेंच्याय पासत तुका आर्गायता. ते बरे भाशेन रिट्रीट जाता आनी आमच्या सोमया वावराडी कमी आसा पूण पीक चड आसा. ह्या वावराड्या पासत आमी बगता सोमया जायते वावराडी येता सोमया हे पिकाक सोमया सारें घालूंक म्हणून तुका आमी आर्गां दिता. तशेंच सोमया सगळे ट्रान्सपोर्टाचेर हेचेर सगल्यांचेर आमी तुजो आशिर्वाद घातलेलो ऑलरेडी आशिर्वाद देवयला तुका आमी आर्गायता. तशेंच मँगलोर रिट्रीट जाता इंटरनॅशनल तेज्याय पासत तुका आर्गायता. थंय प्रीच करता त्या भाव भयणां पासत थंय सगळीं रांदतले आनी कितें तेंचेरूय तुजो भरपूर आशिर्वाद घातलाय म्हणून तुका आमी आर्गायता. हें मागणें हांव जेजू क्रिस्ताच्या नांवान केलां, आमेन.